तुमकां समेस्तांक कोंकणी आमची भास, कोंकण आमचो गांव आनी ह्या सोबीत कोंकणांतले आमी कोंकणे जावन आसा. आज कोंकणी मायेच्या मोगान कोंकणी भाशे खातीर आपली देणगी दिवच्या उद्देशान कोंकणांतल्या कवींक, साहित्यीक आनीक इतर कोंकण प्रेमींक आपणायलेलो पोएटिका ग्रूप कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी हांच्या सहयोगान बराबर मांड सोबणाचो गुरकार मानेस्त एरिक ओझेर हाच्या निर्देशकपणान तशेंच पोएटिका ग्रुपाचो एडमीन मानेस्त नवीन पेरेरा सुरतकाल हाच्या मिनतेन चलच्या पोएटिका कवी गोष्टी 4 हाका जमलेल्या तुमकां सर्वांक हांव म्हज्या तर्फेन कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी तर्फेन पोएटिका एडमीन नवीन पेरेरा सुरतकाल तशेंच आयजच्या ह्या कवी गोष्टीचो आयोजक मानेस्त जिओ अग्रार हांच्या तर्फेन मोगाचो आनीक मानाचो येवकार मागता. प्रत्येक जावन आज ह्या कवी गोष्टी 4 हाका आमचे मदें हजर आसात आमचे मुखेल सोयरे मानेस्त जो कुवेल्लो लॉरेटोचे. तुमकांय हांव पोएटिकाच्या सर्व सांज्यां तर्फेन मानाचो आनी मोगाचो येवकार मागता. तशेंच ह्या वेळार आतां हें आमचें लायव्ह लिंक कोण पळोवन आसात तांकांय त्या सर्व कोंकणी मोगींक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. आनी हें लायव्ह लिंक चित्रीकरण करतलो मानेस्त ऑस्टीन पेरेरा, ऑस्टीन डिजिटल स्टुडिओ असो मालक हाकाय हांव ह्या आमच्या कवी गोष्टीक स्वागत करतां. ही आमची पोएटिका ग्रूप एका विण्याक सरी करयेत. विणे तुमी पळयलां आनी ह्या विण्यांत सबार सरयो आसतात. म्हणजे आमच्याय ह्या पोएटिका ग्रुपांत सबार नांवाडीक कवी, साहिती, कोंकणी मोगी हांगासर आसात आनी तांतल्यो थोड्यो सरयो आज मधुर नाद करतल्यो म्हणजे आपल्यो कविता हांगासर सादर करच्या मुखांत. आमची पयली कवी गोष्टी आरंभ जाल्ली मांड सोबणाच्या कालांगणांत आदल्या डिसेंबराच्या 18 तारखेर आनी हाच्या नंतर हर एका म्हयन्यांत एक म्हणले बरी निरंतर कवी गोष्टी जाती आसा. व्हडा अभिमानाची ही गजाल, संतोशाची खबर. आनी ह्या खातीर ताच्या फाटल्यान वावर करचो आमच्या पोएटिका ग्रुपाचो एडमीन मानेस्त नवीन पेरेरा सुरतकाल आनी तशेंच ताका पाठिंबो दितल्या सर्वांक हांव चेपें उखलतां. आनी आज ही कवी गोष्टी हांगासर आपल्या घरा सोलोवन व्हरूंक आमकां अवकाश करून दिल्ल्या जिओ अग्रार तशेंच ताच्या कुटुंबाच्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन जिओक आमच्या सर पोएटिका सांज्या तर्फेन बरें मागता. लांब जिओ जिओ अग्रार. आनी आतां अग्रार म्हणटा आसतना आमी ह्या एका सोबीत सुंदर एका चरित्र आमच्या क्रिस्तांवपणाची चरित्रां आटपलेल्या गांवाक आमी येवन पावल्या. हांगासर आसलेल्या तुमकां सबारांक ह्या गांवचे विशीं कळीत आसूंक पुरो. मलगडे मस्त जाण हांगासर आसात पूण थोड्यांक कांय कळीत नासल्यार हांगासर आयल्या उपरांत ह्या गांवची विशिश्टता कितें समजल्यार बरें म्हूण म्हजी अभिप्राय. आनी कोणाक कळीत आसा तांकां रिमायंड केल्लें बरें जाता. ह्या गांवच्या विशयांत अग्रार गांवच्या विशयांत सांगचें तर क्रिस्तांव समर्थतेची पुरातन चरित्रां आटपलेली फिरगज हांगाची म्हूण सांगयत. सादारण 1600 1600 इसवी त्या तितले फाटी आमी गेल्यार त्या वेळार क्रिस्तांवांत 2 पंगड आसले. एक पंगड त्या वेळार 1600 इसवेंत रायांचो काल तो रायांच्या आडळत्या सकयल असले पाद्री म्हणजे पाद्रू वादो म्हणलो एक क्रिस्तांव पंगड तर आनी एक पंगड होली सी म्हणजे पाप सैब हाच्या आडळत्या काल येवच्या पाद्रापांचो
प्रोपगांदा फिदे म्हणलो पाद्रापांचो एक पंगड. ह्या दोनी पंगडाच्यांनी एकाच वेळार म्हणजे 1650 2 इसव्यांत 1652 इसव्यांत एक मडांतऱ्यांत आनी एक मडांकापांत आनी एक आग्रारांत 2 इगोर्जो बांदल्यो. आग्रारांत प्रोपगांदा फिदे म्हणजे पाप साहिबाच्या आडळत्या सकयल येवच्या विगारांची फिरगज म्हणून दाखलो आसा. ताचे उपरांत थोड्या वर्सांनी कालें जालें आमकां मलगड्यांक गोत्ता आसा टिप्पू सुलतानान त्या वेळार दाड घाल्ली क्रिस्तांवांच्या सडता इगर्जींचेर. आनी ह्या वेळार पयले फावटी ताणें परतेली इगर्ज आग्रारची फिरगज म्हणटात. बराबर मडंकापो फिरगज ताचें पाकें त्या टायमार ताणें उस्लायिल्लें खंय. आनी अशें उपरांत परत्यान आग्रारांत इगर्ज बांदिल्ली 1702 1702 इसव्यांत. आनी त्या उपरांतले पुरा दाखले थंयसर इगर्जेंत आजुनूय आमकां पळोवंक मेळटात. आदल्या त्या काळार म्हळ्यार 1702 इसवी आसपास ताच्या उपरांत जाल्यार ह्या इगर्जेक एक विस्तारायची एक आगाध एक विस्ताराय आसा. खंय तावन म्हळ्यार गुरपूर न्हंयतावन नेत्रावती न्हंय म्हणसर चारमाडी घाटये मळा म्हणसर तितल्या एरियाक ही एकच फिरगज मिसांव वावर दिवन आशिल्ली. उपरांत ह्या फिरगेचे तावन बेळतांगडी मडंत्यार निर्काण फार्ला अल्लीपादे वामदा पदव कुप्पे पदव सिद्धकट्टे आनी आयलेवार लोरेटो अशें सबार फिरगोज्यो ह्या आग्रार फिरगेचे तावन उत्पन्न जाल्ल्यो जावन आसात. आग्रार फिरगज देव आपोवण्याक नांवाडलेली फिरगज जायतीं देव आपोवणी ह्या फिरगजेंत फुडल्यांत. आनीक हांगा जल्माल्ले 6 जाण याजाक बिस्प जावन आजून आपली सेवा मिसांव वावर दिवनूच आसात. इतलें मात्र न्ही, J.V. कार्लो तसले महान साहिती स्वीकार कर सोम्या हें फूल प्रख्यातीचे फादर J.B. सिक्वेरा, फादर रोशन मिनेजीस असले साहिती आनी बरोवपी ह्या फिरगजेंत आमकां पळोवंक मेळटात. बेतनी मेळाचो घडणार फादर मोन्सिंजोर रेमंड मस्कारेनस हांणी आग्रार फिरगजेंत सेवा दिल्या आनीक ते बेगीनच सांत जावंचार आसात. व्हडा एका अभिमानाची गजाल संगत आग्रारच्या सर लोकांक. इतलें मात्र न्ही आसता आदीं तावन जाल्यार आतां आजून वरेग सबार उद्यमी ह्या आग्रारांत आसात. आदीं तावन हो कृशेक नांवाडलेलो गांव. ह्या गांवची मलगडी कृशी आनीक विहार करून जियेतालीं. आतां जाल्यार हांव चिंता बंटवळांतली पेंट म्हळ्यार आजून नांव आसा. आतांच्या आदल्या मलगड्यांक हो विशय चड कळीत आसूंक पुरो. उपरांत कालें जालें की म्हळ्यार जायतीं इस्कोलां जालीं हांगासर जावंक पुरो फिरगजेच्या आडळत्या काल. अशें ह्या गांवचो लोक बरें शिकोवंक पावलो. उतीम शिकोवन आज संवसाराच्या कोणशांनी आग्रारची वावर दिते आसात आनीक नांव हाडूंक पावल्यान. ह्या गांवांत आसची नेत्रावती न्हंय सगळ्या मंगळुराक जिवदान दिते आसा. कित्याक तुंबे डॅमातावन सर रितीच्या खाईगारिकेक कृशेक आनीक पियोंक उदक ह्या न्हंयतावन लाभता. आनी एक विशय कितें म्हळ्यार आग्रार म्हणलें नांव कशें आयिल्लें म्हणच्या विशयांत. आदीं ह्या गांवांत ब्राह्मण मात वस्ती करून आसले. आदीं म्हळ्यार ब्रिटिशाच्या काळार 1600 त्या आसपास ब्राह्मणाचे हांगासर वस्ती करून आसतना ह्या गांवाक तांणी अग्रहारा म्हूण नांव दिल्लें. उपरांत जैनाचे आयले हांगासर. जैनाच्यो सुमार बस्त्यो आशिल्ल्यो. नंतर गोवातावन आयिल्ल्या क्रिस्तांवांनी आनीक पुराय ह्या ब्राह्मणाच्या आनी जैनाच्या शेताभटांनी काम करूंक सुरू केलें. थंय हो गांव तांच्या मुखांत अभिवृद्धी जालो आनी ह्या गांवाक आग्रार म्हणलें नांव आयलें. आदल्या काळार ह्या गांवाक पुणेगोल बायल म्हणून म्हणटले. देखून आग्रार फिरगज स्थापन जातना पुणेगोल फिरगज म्हणून ह्या फिरगेचेक आपयताले. तर मोगाच्यानो ही ह्या गांवची विशेशता. आनी आज ह्या असल्या एका पुरातन
विशयी असलेल्या ह्या गावांत आयची ही पोएटिका कविगोष्टी 4 हाचें उक्तावण करच्याक आमी आतां आयती आसां. तर आतां हांव आपोवण दितां आयच्या कविगोष्टी 4 हाचे मानाचे सैरे तुमी ह्या वेळार हांगासर वेदीक येवचें. बराबर एडमीन नवीन पिरेर तुमी मानाच्या सैऱ्यांक हांगासर वेदीक आपोवन हाडचें. सांगाता हांव उलो दितां मोगा कवी जोसी पिंटो, तशेंच श्रीमती फेल्सी लोबो देरेबैल आनीक गोरसो घरकार जिओ अग्रार तुमी सर्वांनी हांगासर वेदीक येवन हें वेदीक कार्य प्रारंभ करूंक कुमक करची. मुखेल सैऱ्यांनी दया करून वेदीक येवचें. मुखलें वेदीक कार्य आमी हांगासर आतां चलोवन व्हरता. दया करून मोगा कवी जोसी पिंटो तुमी वेदीक येवच्याक उलो आसा. बराबर ह्या गोरसो येजमान जिओ अग्रार. आयची आमची कवी गोष्टी 4 आमच्या कोंकणी संस्कृतेक रिती रिवाजी प्रमाणे नाल्ल फोडच्या मुखांतर आतां आमी ही उक्तावण करता. वेदीर आसल्या सैऱ्यांनी नाल्ल फोडून ही कवी गोष्टी आतां उद्घाटन करची. हांगासर चेडू ओळें व्हड आसा म्हळ्यार कावायत्री चड आसात म्हणले एक. नाल्ल पडच्या मुखांतर आमी आयची कवी गोष्टी आतां उद्घाटन केली आनी हांगासर ह्या वेळार आमचे मदें आसात आयच्या कवी गोष्टेक हांगासर आमच्या मोगान आयलेले मुखेल सैरे मानेस्त जो कुवेल्लो, मालक कॅनरा बुक ब्युरो मंगळूर. मानेस्त जो कुवेल्लो फिरगजेंत सबार वर्सां तावन सबार संघ संस्थांनी बऱ्या हुद्द्यार आसून बरी सेवा दिल्ले व्यक्ती जावन आसात. मुख्य जावन विशेन पावल सभा, कातोलीक सभा आसलेल्या संघ संस्थांनी इतले मात्र न्ही सबारांक गरजेवंतांक कुमो करचो तांचो उखललो हात. जायत्यांक ते मोगाचे आनी लोकां मोगाळते जाल्यात. मानेस्त जो कुवेल्लो तुमी आतां ह्या वक्ता ह्या कवी गोष्टीन 2 उतरां उलोवंक तुमकां हांव उपकार मागतां. मोगाचें न्हू सोमेस्तान तुमकां एक बरी सांज मागता. सुंदर वातावरण, सुंदर मुखामळां आनी एक सुंदर कवी गोष्टी नांवूत बारी सुंदर पोएटीक आम जावन. पूण एक सवाल म्हजी अर्हता कसली म्हूण जावन हांगा हांव उबें रावंक तुमचे मुखार. हांव लॉरेटोंत आयलें जाल्यार हांव एक शेतकार, कुडयाळ गेलो हांव एक वेरकार. हांव साहिती न्ही, बरोवपी न्ही, कवी न्ही. एकच म्हजे आतां सद्याची अर्हता म्हळ्यार हांव मानेस्त जियोचो एक मित्र मात्र. तशेंच B.Com केल्ल्यान गुत्ता आसूं बरो. लँडर ऑफ रिजर्व बँकाच्या ड्युटेन ते येता, लँडर ऑफ राष्ट्र रिजॉर्ट म्हूण जावन. तशें त्या अर्हतार हांव हांगा उबें आसां. मोगाचें न्हू हांव इस्कॉलान शिकतना आमकां 5वे क्लासींत एक पाठ आसलो मुद्दन्न मनोरमेर सर्लापम जावन. उड आसा गुत्तना मागीर आसा आतां आसा गुत्तना मागीर असलोय उड आसना म्हाका. तातूंत एक सेंटेन्स अशें आसा पद्यम वद्यम गद्यम हृदयम म्हूण जावन. पद्यम वद्यम गद्यम हृदयम म्हूण जावन तें सगळ्या म्हज्या जिवितांत हांव पाळून आयलां. तशें हांव हांगा रायट पर्सन म्हूण हांव बगना म्हाका. पूण तातूंत आनी एक आसा ती कित्याक म्हूण सांगल्यार आसा पळय कविता म्हाका ती अर्थ जावचे मस्त कश्ट. ताच्या आनी एक तातूंत आनी एक सेंटेन्स अशें आसा ನೀರಿಳಿಯದ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಡಬುಂ ತುರುಕದಂತಾಯ್ತು म्हणून. तशें कविता म्हाका तशी जाता. पूण म्हजे सबार मित्र आसात मागीर ताणें जिवन म्हळें तें उलोवचें कांय कश्ट ना. तूं कांय 2 शब्द सांगल्या पळय. पूण हांगा पळयतना दिग्गज व्हडले व्हडले आसात म्हाका कांय उलोवचें समजना. जाल्यार एक 2 उतरां म्हजे तावन तुमी अशें कंटीन्यू जावं चिंता. सबार पटी म्हाका आमच्या आंगडेच्या वारांत मस्तोजन आमकां साहित्याची वळख जाता. आमी मनशां आसा आमची कोंकणी भास केजवळ म्हणसर आमच्या उकडांत शीत आसा आनी मास्टेची कडी आसा पळय तेजवळ म्हणसर मात उरता आम जावन. हांव चिंतना पाल्यार नुडल्स आनी पिझ्झा गेल्लो कोंकणी उलयता आम जावन. तें म्हजें चिंता कित्याक ब्रेकिंग द मोल्ड म्हणून म्हजें लायफाचें मिशन तें. तशें हांवें चिंतचें. पूण तुमी सबार जाण सबार कविता वाचता आसा पळयताय आसा पूण बरयतात. तुमकां सुमेस्तांक
हांव ह्या वेळार बरें मागतां. सोबीत एक पोएटीक म्हणून एक नांव आसा, इंग्लीश नांव. म्हाका एक बगलें की आमच्या समाजींत मस्तुपटी अशें घडटा की आमी आमकांच बाउंड्री घालून येता. आमचे कडेन सकत आसा, कॅपॅसिटी आसा, शिकप आसा, शिस्त आसा, पुरो आसा. पूण मस्तुपटी आमी कोणी आमकां एप्रिसिएट या प्रशंसा दिता आमी राखता. म्हज्या जिवनांत तशेंच एक आमचें आसा की दया करून तुमी कविता बरयतना जावन दी रे तुमचें कॅनवास इल्लें व्हड करूंक प्रयत्न केल्यार भोवशा आमकां आनीक इल्लेशें मान्यता समाजीन मेळत कोन्ना. कोंकणी आसा आमची, पूण आमचें आमकां सांगलें बरें आमकां हें आसा कॅपॅसिटी, आमकां अर्हता आसा. आमी मस्तुपटी ट्राय करना. आनी एक आमी भोवशा इंग्लिशान की कन्नडान ती बरयल्यार मस्तुपटी आमकां एक व्हडली वेदी मेळटा. समज तुमी आतां कन्नडांत आमचें नाडी सुजातलें साहित्य तुमी पळयल्यार आसा पळय, तांची वेदी आमच्या कोंकणी साहित्याच्या की मस्त व्हड आसा, मस्त नांव आसता. तशेंच आनी एक आमच्या एका मस्त युवजन आसात. म्हजी एक चिंता कशें सांगल्यार तुमी डोंट वेट फॉर एप्रिशिएशन. कोणी तुमची पाडता पडटा राखनाकात. सेल्फ एप्रिशिएट करा. तुमी बरयल्लें सांजेर बसून तुमी तेटी वाचा, खंडीत जावन तुमकां बरें लागतलें. तुमीच सांग हें बरें आसा जावन खंडीत आनी एकलो तुमची पाडता पडटा राखनाकात. ते पाडटा त्या तुमी राखल्यार तुमी थंयच उरतात की हांव उरला आदी, हांव हे 2 फावटी बरयलां, मागीर कोणी बरें म्हणून पाडे म्हणून कोण नाका जाल्यार हांवें घालें बरोवन जेम जावन पळय. ते आतां मागीर जिवन हांव शिकलो. आतां तुमी खंडीत जावन ते एक उडास दवरल्यार सेल्फ एप्रिशिएशन आसा पळय. सांजेर पासून आमी पासून बरयलें हांवें बरें आसा आमी सांगल्यार पळय एप्रिशिएशन, वेल्थ, फेम तेज्या फाटल्यान गेल्यार आमकां मेळना. ती आमकां सोदून येता मागीर. दया करून तुमी उडास दवरचे. तुमी म्हाका एक अवकाश करून दिवन तुमी आयकल्ल्या खातीर मनेस्त जियो. तशेंच तुमकां समेस्तांक देव बरें करून, देव बरें. देव बरें करूं. ज्यो कोयल्लो तुमच्या आमोलीक उतरां खातीर आनी तुमी दिल्ल्या त्या समजणे खातीर. आनी आतां हांगासर वेदीर आशिल्ल्या मुखेल सयऱ्यांक आमचे पोएटिकाचे एडमीन मानेस्त नवीन पेरेरा मोगाची उगडासाची खाणेक दितले. तर आतां आमचे मुखेल म्हत्वाचे कार्यक्रम कवी गोश्टी आतां आमी आरंभ करते आसां. ताच्या वरवीं पयलें एक तिळसुणी आसा. कालेंग म्हळ्यार येदोळस तुमकां कळ्ळ्या प्रकार तुमच्या सगळ्या लागीं एक चीट येदोळस पावल्या म्हूण चिंता. आनीक तुमी हांगासर हर एकल्याचें कावान आयकन जाल्या उपरांत तुमकां कोणाचें कावान बरें म्हूण भोगता त्या एका कवीचें नांव तुमी त्या चिटीर बरोवचें. सगळ्यांचीं कावानां वाचून जाल्या उपरांत, सर्व कवींनी वाचून जाल्या उपरांत ती चीट तुमच्या लागची आमी कलेक्ट करतले हांव. आनीक थंयसर कोणाचें चड नांव खंयच्या कितल्या चिटींनी एकल्याचें नांव चड आसा ताका ह्या कार्यक्रमाच्या अखेरेक भोवमान आसतलें. तर आतां गळ्यान आसतना आयची पोएटीक कवी गोश्टी हाची सुरवात आमी करता. आनी आज ह्या कवी गोश्टीचें सुंगण धरूंक आमचे मदें येता ह्या आमच्या पोएटिका ग्रुपांतली फामाद कवयित्री वो मानेस्तीण फेल्सिलो बो देरेबैल. हिचे विशीं सांगचें तर जायतें आसा. आदीं ती यस गांवची म्हणजे अल्लीबादेची. आतां प्रस्तूत देरेबैलांत तिची वस्ती. सा लुईस हायस्कुलांत ती शिक्षकी. फाटल्या 10 वर्सांत हांव कोंकणींत कावानां, लेखनां इत्यादी बरोवन ती नांवाडीक जाल्या. तिची सबार कार्यक्रमां रेडिओ सारंग पैसाती आसात. मंगळूर आकाशवाणींत तिचीं भाशणां आनी कावानांय तशेंच भुरग्यां खातीर कार्यक्रमां प्रसार जाल्यांत. कोंकणी लेखनां आनी भुरग्यांच्या कावानाचे बूक तिचे प्रगट जाल्यात. कोंकणी मात्र न्ही आसता कन्नडा आनी तुळू भाशेन ती लिखता. थंय तिचो साहित्याचो वावर आसा. 70 पत्रां आनी तिचीं बरपां प्रसार जाल्यांत जाती आसात. कापुजीन पाद्रापानी सोलोन्सो कोंकणी म्हयन्याळो कुटुंबाचो सेवाक हातूंत संपादकीय मंडळींत आसूनय तिणें सेवा दिल्या. तिच्या कावानांनी आनी लेखनांनी भाशणांनी स्त्री शोशणा विशीं चड हुस्को तशेंच स्त्रियांक गौरव दिवचे विशीं जागृती आमकां पळोवंक मेळटा. कशें ती इस्कोलांत एक उत्तीम शिक्षकी तशेंच आपल्या घरांत तिच्या भुरग्यांक
बरें उत्तीम शिक्षण तिणें लाभयलां आनीक तिच्या पुतान आयल्यावार CA सनद जोडल्या. ही आमकां पोएटीक ग्रुपाच्यांक एका अभिमानाची संगत जावन आसा. तर आतां पोएटिका म्हणल्या विण्यांतल्या साबार सरयांत हांव मधुर नाद उठोवच्या ह्या कवी गोश्टीचें सुंगण धरच्याक हांव मोगान आनी मानान उलो दितां मानेस्तीन फेल्सी लोबो देरेबेल. आयच्या कवी गोश्टीचो MC हांव लेन्सी सुंगण धरूंक मुखार येता फेल्सी. आतां साबार कवींची खावानां आयकून तुमी जाया ददोशी. ओवर टू फेल्सी लोबो देरेबेल. हॅलो. वेगवेगळी मुख दिली तुवें न्ही. ओके, बरें एक इंट्रोडक्शन म्हणून बरें दिलें आनी आयची कवी गोश्टी बऱ्या रितीन आमी उद्घाटन केली अर्थभरीत रितीन. समेस्तांक तुमकां मोगाचो येवकार मागता आनी तशेंच बरी सांज मागता. आज सकाळीं वस्त्र म्हणून सुकत घालतना देरेबैलांत मोड. आज म्हाका आयतार एक मेळचो 4 ओली म्हणून सुकत घालतना इल्लें वत येवन दी म्हणून म्हणटा ना आयतारात सुर्यान लिपचें म्हणून हांवें सकाळीं गाळी दिल्ल्या की आळे आतां म्हाका ह्या नमनेर हगें तिरसिता पळय. राव तुका शिकयता बूद म्हणल्यार आतां वत तापता म्हज्या तोंडार तापोवन आतां फाल्यां म्हजी वळख कळना जाल्यार मागीर तुमी जबाबदार, हांव जबाबदार न्ही. मेस्तांक बरी सांज मागता. आनी आज आमी प्रकृतीच्या पालवांत ओरला भितर आमी प्रकृतीची भुरगीं संगता मेळ्ळ्या आनी तुमच्या संगता उलोवंक एक म्हाका बरो अवकाश मेळ्ळा. पयले फावटी हांवें हें सुंकाण धरचें पयलें एक पटीन धरलें पूण त्या दीस कवीच नातलें. आज सुंकाण धरलां, कवी आसात. इल्लेशें दडदड जाता म्हाका तुमकां बरें पळयतना मालगड्यांक मस्त बरयल्ल्यांक मस्त जाणवाय आशिल्ल्यांक कवितेंत शिजोवन बरें मॅच्युअर जाल्ल्यांक तुमच्या मुखार हांव कांय न्ही अशें भोगता म्हाका. तरी ह्या कदेलार बसोवन तुमी हें सुंकाण धरूंक म्हाका अवकाश दिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा पयले फावटी. तशेंच आज म्हाका व्हरतो संतोश दिता ही कवी गोश्टी. कित्याक म्हूण सांगल्यार हो म्हजो गांव. परत हांव म्हज्या गांवाक आयलें. हांव येता गांवाक पूण आज हांव एक कवी गोश्टी सोडून हे एक बारीक आवडची विशय म्हाका. ह्या गांवांत हाचेर पयलें हेच घरा हेच सुत्तरांत आमी एक कवी गोश्टी केल्ली आनी त्या कवी गोश्टी दिसी म्हाका अशें ती एक भगप आयिल्लें आनी आज तेंच भगप म्हाका परत येता हेच जलांत. पूण ते दीस सूर्य असो नातलो, इतलो जळा नातलो. ते दीस संजेर आमी त्या सायडीन ती केल्ली बरी जाल्ली कवी गोश्टी आनी तशीच आयची चलतली म्हूण म्हाका भोगता. आनी तशेंच ह्या नव्या संवसारांत आज आमी हर एका कवयित्रींक एक अवकाश दिला आनी फाटल्या थोड्या दिसांत हांवें सांगून आसली तुमच्यो कविता धाडल्यो. तुमी सगळ्यांनी कविता धाडल्यो. कित्याक म्हळ्यार म्हाका त्यो कविता स्टडी करूंक आशिल्ल्यो. हांव त्यो कविता स्टडी करना हांगा बसल्या आनी तांतू एक विशेश भगप कितें म्हूण सांगल्यार एक कवी एक कवयित्री तांची दिश्ट विंगडच दिश्ट त्या दुसऱ्या एका सुत्तरांतावन तांणी येवन तांणी बरयल्ली कविता आनी ती आतां हांगा तुमकां सादर करची आसात. आनी तें पळयतना म्हाका एका भोवाराक आमी एक विशेश एका साहित्याच्या भोवारांत आसांव म्हणलें एक भगप म्हाका थंयसर मेळ्ळें आनी मस्त जाणवाय तांतू हांवें आपणायली. एकल्यान पळोवनची दिश्ट विंगडच. आतां प्रस्तुत कितें गजाली जातात ताचे वयर आसात, कितें जावन गेलां ताचेर आसात, आतां प्रस्तुत खंयचो काल आमी चलोवन आसात ताचेर आसात. अशें विविंगड रितींचें आसात. आनी हें सुंकण धरल्या उपरांत परत हांव आरंभ करचें एक आलोचन करतां आनी ह्या म्हज्या माय गांवांत बसोन ह्या माय गांवांच्या मातयेर बसोन हें कवी गोश्टी बऱ्या तरेन चलोवन व्हरूंक पयल्या फावटी आमी देवाचो आदार मागता. तशेंच हर एकल्याक देव बरी बोड भलायकी फावो करून दी आनी आमची येवंक आसात ती बेगी येवन पावोवन दिता बऱ्या तरेन म्हूण सांगून मागून कवी गोश्टी आमी आरंभ करया. पयल्यान पयलें हांव मेस्तांक तुमकां स्वागत मागता आनी पयलो अवकाश लेडीज फर्स्ट म्हणटात न्ही. तुमी ओपतात म्हण चिंता तुमकां सावळी आयली जाल्यार तुमी मुखार येजाय. तुमी थंय सावळेंत बसून पयस रावन म्हाका पळोवचें न्ही. सावळी आयिल्ले बरें तुमी मुखार येया. म्हाका हांगा करपोवच्याक पळोवन तुमी संतोश पावनाकात. तें पयलें लेडीज फर्स्ट म्हणटात तशें लेडीज फर्स्ट हांव पयलें चान्स दितां लविटा डिसोजा नक्रे. आमचे एक युवा तालंत म्हण येता आमी तरणे प्राय आनी ल्हानशा प्रायर तेणें बरोवंक धरलां बारी बरें. आमकां परत तो अवकाश मेळूं नाटलो. तिका एक अवकाश मेळ्ळा. तिणें एक बरी एक कविता विश्वास. कितें विश्वास कितें खंयच्या रितीचो खाले विश्वास ती सांगता म्हणून पळया ह्या विश्वासाचेर कितें तिणें बरयलां.
लविटा तुका एक अवकाश कविता सादर करूंक. करकळच्या नखरे. करकळच्या नखऱ्याने करकळच्या नखऱ्यात ती आयल्या ते काय येता नंतर सांगला हांगा नखरे करनाका म्हणून सांगून आता ती एक कविता सादर करतली. सोमेस्तांक बरी सांज मागता. म्हजे कवितेचें नांव जावन आसा विश्वास. वातीक विश्वास त्या मेणाचो, मेणाक विश्वास त्या उज्याचो. वातीक विश्वास त्या मेणाचो, मेणाक विश्वास त्या उज्याचो. उज्याक विश्वास त्या खाडयेचो, खाडयेक विश्वास त्या उजवाडाचो. उज्याक विश्वास त्या खाडयेचो, खाडयेक विश्वास त्या उजवाडाचो. हांच्या विश्वासान पेटता दिवो कुटमाचो. हांच्या विश्वासान पेटता दिवो कुटमाचो. बोंग्याक विश्वास त्या खोल्याचो, खोल्याक विश्वास त्या फांट्याचो. बोंग्याक विश्वास त्या खोल्याचो, खोल्याक विश्वास त्या फांट्याचो. फांट्याक विश्वास त्या फाळांचो, फाळांक विश्वास त्या मातयेचो. फांट्याक विश्वास त्या फाळांचो, फाळांक विश्वास त्या मातयेचो. मातयेक विश्वास त्या उदकाचो. हांच्या विश्वासान सडटा सोबाई प्रकृतेचो. हांच्या विश्वासान सडटा सोबाई प्रकृतेचो. विश्वासपणाचें जिवीत भोव स्वादीक, अनभोग केल्यार जाता रुचीक. विश्वासपणाचें जिवीत भोव स्वादीक, अनभोग केल्यार जाता रुचीक. कुटमांत रुता जावन दी तो विश्वास, उपकाराक परतेलें आमच्या जिणयेक. कुटमांत रुता जावन दी तो विश्वास, उपकाराक परतेलें आमच्या जिणयेक. जातेलें कुटुंब व्हड मायपास बरयत, जातेलें कुटुंब व्हड मायपास बरयत. देव बरें करूं. देव बरें करूं. लविटा वा कोनापुरबायची कविता विश्वास. आजकाल तेंचं ना आमी पळयता आनी प्रकृती पळया. प्रकृतीक सांगतना ते खेळबे बरें करून पळयता लयतात आनी वय म्हणटात. प्रकृतीक संबंध जाल्लीच कविता आमी ह्या प्रकृतीच्या सुत्रांत बसून आरंभ केली. भोव बरें बारीक बरें करून लविटान प्रस्तूत केली. निर्कणतावन एक कवी आसा. ताका बारीकंत देशाचे स्थितीगते विशांत आमचो लिगोरी डिसोजा. आमचो हिरगाणगी म्हाका निर्कान म्हण वाचूंक दिसलें न्ही. स्पेक्स घालून येतलें भोवशें हांवें. हां करेक्ट वय तेंत पळय तित्त समस्या तित्त. आमी गोवन बस जाल्लें, तुमी हांगा बस जाल्लें, हांवें थंय बस जाल्लें. ओके लिगोरी म्हाका माफ कर. लिगोरी आतां तूं तितकेशें उठोन पळय हांगा ये पळया. तो आतां बरें चिमटे काडटा तुमकां पळया. तुका दिसना जाल्यार तूं म्हाका पळोवन सांग. ओके आतां पळय देशाची स्थिती गते वयर ये बस. बसचेंत बसून तूं सांगचें. उबें रावन कळ्ळें मायक गुंडोवन दवरला पळय मोठो केला तुजे खातीर. नाका तूं बसून तूं सांग. ओके लिगोरी आमचो बारी एक चतूर बारी एक्टीव आनी MRPL तूं वावर न्ही तुजो. वय वावर करता तो. बरो हसतें तोंड ताचें, ताची उतरांय मोवाळ आनी हसोवची. ते एक जीव आसता. तो आसले कडेन सकाळ मध्ये एक जीव आसता. जीवनांतल्यान तो जीव करता तशें. लिगोरी तुका एक अवकाश. मोगाच्या न्हू आयची कविता आतांच्या स्थितीगतीची न्ही 2014ची 2014 इस्वेंत बरयल्ली. ती पक्काने काडटना आज आतां चडून तशेंच आसा परिस्थिती. देखून सूक्त म्हूण दिसता. विशय आसा स्वच्छ भारत विशयांत. कवितेचें नांव म्हजें भारत केन्नाच स्वच्छ जावचें ना. गांधीच्या जल्मा दिसाक प्रधानीन केलें घोशण स्वच्छ भारत अभियान म्हणलें नवें येवजन. येवजनाक बसयलो रुपये लाख करोड 2. येवजनाक बसयलो रुपये लाख करोड 2. पूण म्हजें भारत केन्नाच स्वच्छ जावचें ना. सगळ्या देशांत चल्लें अभियान हातांत धरून सारोण. दिल्ली तावन हाडली म्हणसर राजकीय फुडारी करूंक लागले नाटन. सारोण धरून तस्विरो काडूंक लागले अंबानी अदानी बच्चन. सारोण धरून तस्विरो काडूंक लागले अंबानी अदानी बच्चन. पूण म्हजें भारत केन्नाच स्वच्छ जावचें ना.
जाती खातीमध्ये द्वेषाचे बी ओमचे रावतापर्यंत पवित्र जाग्यांचेर धार्मिकांचेर हल्लो रावतापर्यंत दुबळ्या धाकट्यांच्या सेवेक मतांतर बिल्लो लावचे रावतापर्यंत दुबळ्या धाकट्यांच्या सेवेक मतांतराचो बिल्लो लावचे रावतापर्यंत म्हजें भारत केन्नाच स्वच्छ जावचें ना. सरकारी दफ्तरांनी आसचो लोनचो भ्रश्टाचार रावतापर्यंत सार्वजनीक योजनाचो दुडू गिळचे बकासूर आसता पर्यंत ल्हान ल्हान कामांक लोन्स म्हणल्यार उश्ट्याक आसोवचे अधिकारी आसता पर्यंत ल्हान ल्हान कामांक लोन्स म्हणल्यार उश्ट्याक आसोवचे अधिकारी आसता पर्यंत म्हजें भारत केन्नाच स्वच्छ जावचें ना. उंचली कीळ जात म्हणलो मतभेद निवारता पर्यंत जेवणा पंक्तींनी जातभेद माट मंत्रां मूडबत्त्यांनी रावता पर्यंत काक्साचें गटाराचें मेळें दलितांच्या तकलेर दिवचें रावता पर्यंत काक्सांचें गटारांचें मेळें दलितांच्या तकलेर दिवचें रावता पर्यंत म्हजें भारत केन्नाच स्वच्छ जावचें ना. धार्मीक जाग्यांनी लिपुल्लो काळो दोडू भायर हाडटा पर्यंत देवाच्या नांवान लोकांक बनावचें रावता पर्यंत धर्म रक्षणाच्या निबान चलोवची अनैतीक पुलीसगिरी दादागिरी रावता पर्यंत धर्म रक्षणाच्या निबान चलोवची अनैतीक पुलीसगिरी दादागिरी रावता पर्यंत म्हजें भारत केन्नाच स्वच्छ जावचें ना. चेडू चेड्यां लिंग समानता येता पर्यंत मासूम चेडू बाळशाची भ्रूण हत्या रावता पर्यंत चलयांचेर स्त्रियांचेर जावचे अमानुस अत्याचार रावता पर्यंत चलयांचेर स्त्रियांचेर जावचे अमानुस अत्याचार रावता पर्यंत म्हजें भारत केन्नाच स्वच्छ जावचें ना. कोरडांनी करचो न्हू स्वच्छ भारत अभियान जायरात दिल्यारी कडक इस्त्रेचें नेसाण न्हेसोवन सारोण धरून माध्यमांनी प्रसार दिल्यारी राज चलयतल्यांच्या मोतींत आसचें मेळें काडल्या शिवाय राज चलोवच्याच्या मोतींत आसलें मेळें काडल्या शिवाय म्हजें भारत केन्नाच स्वच्छ जावचें ना. देव बरें करूं. देव बरें करूं लिगोरी तुका सगळ्या भारत देशांत पडी भोंवडावन हाडलें न्ही आमकां ताणें सगळ्यान सक्कड समस्या कितें आसा तें सगळें आरावन धरून ताणें एक आमकां हांगासर एक संदेश दिला. बारी बरी कविता. देव बरें करूं तुका. आतां बणपळचो एक लागशिल्लो गांव पुत्तूरचो गांव आमी चडावत म्हणटा पुत्तूर दा मुत्तू म्हण सांगून आपयता पुत्तूरच्यांक. तशें आमच्या पॉलिटिकल ग्रुपांत एक पुत्तूर दा मुत्तू आसा ताका आमी पुत्तूर दा मुत्तू म्हण अपुरो उपायान म्हणचें आसा. आनी विद्यार्थींक एक बारी मोगाची शिक्षकी कविता बरयता लेखनां बरयता चडावत सपोर्ट करता बरोवंक उत्तेजन दिता. तशेंच तिणें हाच्या आदीं ट्रान्सलेशन आनी तो पार्टिसिपेट केल्लें आसा. आमी संगता बसोवन थोड्यो काणयो कन्नडाच्यो काणयो कोंकणीक भाशण तर्जुमो केल्ल्यो आसात या अणकार केल्ल्यो आसात. आनी हें चलोवन व्हेलां आमच्या फ्लाविया आल्बुकेर्क पुत्तूर ही आतां आमच्या मुखार येता. काणटे आनी गुलोब सांगता आमी पळयता ह्या विशयांत कितें उलयता पळया. सुमेस्तांक देव बरी सांज हांव मागता. कांट्यातुल्या गुलोबाक कांट्याची ना भिरांत कांट्यानीच भरलेल्या साळयेक ना सोबयाची गिरांत. कांट्यातुल्या गुलोबाक कांट्याची ना भिरांत कांट्यानीच भरलेल्या साळयेक ना सोबयाची गिरांत. कांटेस भरलेल्या जिवितांत गुलोब फुलानान कितें थोपच्या कांट्यांक सुकोवन फूल जियेना कितें. बेंच्या केंच्या मनांक ना केदींच मरण भावच्या रडच्या काळजाक आसा जिविता कारण. सुर्या आडोसाक काळक्या रातीक फुलात कशें फूल थापच्या किरणांकी करून फोड जियोवन दाखयता हें फूल. खाजरा रुखाचेय खाडयेत मोव केदांतले फुली सोबयता गांव. खाजरा रुखाचेय खाडयेत मोव केदांतले फुली सोबयता गांव. काळजांतल्या गुलाबाक
कांट्याची ना भिरांत कांट्यानी सुबरलेल्या साडयेक ना सोबायेची गिरांत. देव बरें करूं. देव बरें करूं. लावीबाई एक मार्मिक कविता एक संदेश घेऊन आयल्या. एक जिविताच्या एका विचारांत तिने ही कविता ह्या भंवरांत तिने रचल्या. असले निगूढ विषय तिच्या कवितेंत आटपून असतात. भोवसोबीत कविता. आतां आसा आमच्या मदलोच एकलो मालगडो कवी. सबार वर्सां आदीं थावन कोंकणीची सेवा केल्लो. तांणी इंग्लिशांत MA जोडलां. पत्रिकोद्यमांत डिप्लोमा आपणायला. 6.5 वयर वर्सां छाप्या माध्यमांत तांणी काम केल्लें आसा. तांणी संपादक जावन वावुरलेलीं पत्रां आसात. तशेंच तांणी राखणो काणीक मित्र पैनारिणी बरोवन हेरांक एक बरी देख दिल्ली आसा. तांणी बरयल्लें भोवशा आमी ल्हान आसतना वाचलां. हांव काणीक पैनारी या तशेंच मित्र पत्राचे बाळ वाचपीन तशें तांणी बरयल्लें हांवें वाचलां जावंक पुरो. पूण आज आमी तांकां मुखामुखी पळयता म्हणटना एक विशेश अनुभव गो. आनी तांणी मालगडो साहिती जावन वर्तो अभिमान आमी पावता तांचे फसत. तांणी केवल लिखणेंत वाचपांत मात्र न्ही संगीतांत तांकां बारीक ओड आसा. इंग्लिशांत तांणी बरयलां. तशें तांचीं बरपां छापूंक तयार रावल्लीं आसात. ते तयाराय करनच आसात. हें तांचें येवजण परिपूर्ण जावं दी. हांव उलो दितां श्री रिचर्ड लस्रादो मालगडो बरोवपी कवी लेखक. तांकां दया करून तांकां सहकार दिवचो. हांगासर तांणी येवच्याक आनी तांची कविता प्रस्तूत करच्याक. वो माईक बुक धरून जाता कित्याक हांव माईक धरता तूं वाच. देव बरी सांज दिव समेस्तांक. फ्लेवी टिचरीन सॉरी प्रेसी टिचरीन व्हडली वळख करून सांगली. म्हजी कविता ह्या नवीन शैलीची न्ही. नवीन पिरियडाची न्ही. नवीन शैलीची न्ही पूण म्हजी पोरणी शैली. म्हाका कितें की पोरणी शैली आवडटा. म्हळ्यार लघु गुरू आनी अंत्यप्रासा सकडी हांव मेळयता. आनी ही कविता सगळ्यांक रुसूंक आसची ना भोवशा. पूण थोड्यांक म्हणी ही कविता रुचतली म्हूण चिंता. पयली कविता संवसार बायलांचो. हजार राटावळी मदल्यान चिंता मातें कोरपून. हजार राटावळी मदल्यान चिंता मातें कोरपून. खंडीत सगळो संवसार दादल्यान दिला बायलांक अर्पून. खंडीत सगळो संवसार दादल्यान दिला बायलांक अर्पून. दादलो जल्मतस शेजारी सैरे इश्ट पुनेवत. भितर एकता सर विसारी कशी आसा बाळंत. भितर एकता सर विसारी कशी आसा बाळंत. युवक जातस कोंबा बेंडार काजारी बेस लाभता. युवक जातस कोंबा बेंडार काजारी बेस लाभता. एकसू तर सदां सर्व तोंडार व्हंकल कितली सोंपता. एकसू तर सर्व तोंडार व्हंकल कितली सोंपता. दादलो मेल्यार विसार्जनतेक सवाल आयले गेल्ल्यान. दादलो मेल्यार विसार्जन एक सवाल आयले गेल्ल्यान. कितलो आयवज आपल्या बायलेक सोडला पुने गेल्ल्यान. सवाल आयले गेल्ल्यान एकच वेसारचे कितलो आयवज आपल्या बायलेक सोडला पुने केल्ल्यान. एकदम मोठे कविता जाल्यार आनी एक ल्हान वाचता. दया माफ करा. मोग भाग आनी मोगी आसा भागी आसा. आनी भाग म्हणल्यार दोन अर्थ आसात. एक भाग म्हणजे वांटे करचे म्हण. थिएटरांत पिंतूर देखतात बसून पती पतीन. थिएटरांत पिंतूर देखतात बसून पती पतीन. मोगा दृश्याच्या मोदेगात तिचे सवाल कठीण. मोगा दृश्याच्या मोदेगात तिचे सवाल कठीण. थंयसर पळय चेडवाचो मोग कितलो करता हिरो. म्हाका तसले निर्मोगना भाग तूं मोग करनाय बरो. म्हाका तसले निर्मोगना भाग तूं मोग करनाय बरो. गोव बळयता राग करनाका. हिरोग तिसेक वृत्ती
गोव बळयता राग करनाका हिरोग तिसेक वृत्ती निर्मापकान दिल्या ताका पयशांची ओडपोती निर्मापकान दिल्या ताका पयशांची ओडपोती देव बरें करूं देव बरें करूं सर तुमच्या बोवा परबाईच्या कवितेंक अनुभोगाच्या वाटलेंतलें तांणी आमच्या संगत वांटून घेतलां स्ವಂತ अनुभोग जावंक पुरो ह्या दुसऱ्यांनी सांगिल्लें आसूंक पुरो ताळयो दिया एक दोन कशी जाली वय तांणी सांगिल्ले प्रकार तांणी व्याकरणबद्ध जावन रचन केल्लें आसा आतांचें नव्य काव्य आतांच्या काव्याक आनी त्या काव्याक व्यत्यास आसा पूण भोव अर्थाबरीत प्रस्तुत संवसारांत कितें घडटा त्या विचाराचेर तांणी उजवाड फंकयला आतां आमच्या ग्रुपांत आनी एक आसा बाय सलोमी ती मोगारनाड आनी फॅन्स अकॅडमींत कंप्युटर कोर्स शिक्षकी जावन वावुरता ती आज तिच्या छेड्या विशयांत उलयता आतां पुरो नीट जालें छेड्या विशयांत उलयता म्हणटाना आयका 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 मागीर तुमी तिका वाऱ्याक धरा बाय सलोमी सर्वांक बरी सांज मागता कवितेचें नांव आसा चेडो म्हजो भावा आनी भयणी म्हज्या तुमचे मदली हांव एकली म्हाका एक चेडो आसा देखूनच म्हाका देवान रचलें आयक रे बावा चीत दी बाये म्हज्या चेड्याची वळख सांगता चेडो म्हजो गोरो गोरो गूण ताचे सकडी बरे हांव गो बाये मातशें सावळें ताच्या मुखार फकत कावलो इतलें म्हळ्यार पावचें ना तृप्ती तुका जावची ना आयक रे बाबा चीत दी बाये आयक रे बाबा चीत दी बाये म्हज्या चेड्याची वळख सांगता चेडो म्हजो आजून शिकता दिसता गंभीर तरी सोंपता शिकप ताचें म्हज्या की ऊंस हांकार ओडपण ना कांयच अर्दे लिखल्यार उपकार ना कांय तुका समजूंचें ना आयक रे बाबा चीत दी बाये म्हज्या चेड्याची वळख सांगता केस म्हजे अर्दे काळे डाई करून लिपयता सुकोवन ताचे चितला दोळे मोग म्हजो तो बोव बरो करता हांव गो ताच्या की सडच करता म्हज्या जिणेचो फुडलो दिवो देखून विसरलें सकडी दिता लग्नाचो प्रस्ताव काडलो रे बावा सांगू कितें फुडें आयका लग्नाचो प्रस्ताव काडलो रे बावा सांगू कितें फुडें आयका पेल्याच्या मोगार पडला रेडो हांव गो खंतीन गेल्या बुडोवन पेल्याच्या मोगार पडला रेडो हांव गो खंतीन गेल्या बुडोवन आयक रे बावा चीत दी बाये म्हज्या चेड्याची वळख सांगता चेडो म्हजो कॉलेज शिकता चेडो म्हजो कॉलेज शिकता मम्मी ताची कावान वाचता देव बरें कर चेड्या विशयांत उलयता म्हणटाना सक्कड बरें सोमा बसून आयकूंक लागलें सलोमीचो चेडो कसो आसूंक पुरो कितें आसूंक पुरो म्हणून एक सस्पेन्स न्ही ओके बरी जाली आदले फावटी ल्हानशी कविता वाचली ती तिका आतां कवितेची रूच कळ्ळी आतां बरें करून ती तांतू सवय जावन बारी इम्प्रूव जावन येतेच आसा वेरी गूड आमचे मदें एकलो हिरो आसा तो हिरो तुमी गोवन पळोवचे नाका थोड्यान तें गोवन पळोवंक सुरू केलें गोवन पळयनाकात तो पक्री कविता घेवन हांगासर आयला तो कसो हिरो जालो पळया तो एक हिरो जालो खंय ताच्या जिवितांत एक हिरो जालो तर हांव आपोवणे दिता हेनरी मस्करेनस तुमकां तुमी हिरो जाल्ली एक कथा आमकां कविते मुखांतर सांगच्याक हिरोपणाची न्ही ही परीक्षा बरयली सडावत आतां भुरगीं मोबायलाच्यान बसोवन परीक्षेचे परीक्षा चुकून घेतात
आमी विंगडत भुरग्यापणार एक नमुन्याचे कितें म्हणटा हांव नॉटिनेसरत परिक्षा बरयल्ली पोखरीपणान आनी आमी सडावत बंक करतले क्लास PUC जावन डिग्री येता आसतना म्हज्या अंतू पुत्तूर फिलोमिनान शिकता आसतना फर्स्ट डिग्री येता आसतना दोन शिंगां येतालीं हांव डिग्री पावलो म्हणलें बरें जालें तूं तें आतां सांगताय वय लावी ना हांगा देखून सांगताय न्ही ना म्हजे धूव आसा हांगा अशें आनी आतां ही भुरगीं बंक करचें चुकयनात त्या देखून परिक्षा म्हणजे कशी आसली ह्या फाट तळार एक कविता बरयल्या हातूंत कितेंय नांव येता जाल्यार ती केवल सांकेतीक ओके म्हजी परिक्षा सगळे वर्स कॉलेजीचे बांक ऊब केले न्हीद काडली मस्ती केली चिंतिनातले घडये हाती आयले टायम टेबल मेंदू बवाल करी लागले एग्जाम आसलेली मुखल्या हप्त्यांत शिकपा ओड घाट चडल्ली खंय दवरल्यात नोट्स टेक्स्ट बूक जाता तितले याद केले हाताक म्हणले थोडे लायब्ररींत मेळ्ळे आनी थोडे कशें वाचल्यारी परतिल्यारी म्हज्या खड्डे भितर रिगना जालें इश्टा कांय पुनी दी सांग खंयचें वाचचें खंयचें सोडचें कशें पुनी म्हाका ह्या पोटी पास जायचे सांगाता रापिल्ले मित्र उडास आयले आयलोच पोरिशेचो दीस आयलोच पावलो बाबा लागीं हात जोडून धैर्यान बरें पुता भिये नाका बाबान बेसावन दिलें परिक्षेच्या कुडाक पावलो हाती मेळ्ळें क्वेश्चन पेपर वाचता वाचता बारी सुलाब कितेंय बरोवेत कंती विनय कित्याक कळीत असे एकीनातले दाव्याक पळयता शांती निर्मला बरोवच्याक पडल्यांत घालन तकली सकला मुखार आसले म्हजे खाली आन्सर पेपर करूंक लागले म्हजी नकलां केलो उडास देवासो पांगरलो वेस पातक्यासो ताकाय लोंस बसायलो घाबरलेल्या मनाक हांवें समाधान केलो कांय थोडे बुकांतले वाचले आनी इश्टांनी थोडे वांटले गोमटी लांब लांब काडून तिळले कितेंच फायद्याचें ना जालें तकली जड जाली बाबाचें बेसांव कुमकेक धांवन आयलें धैर्यान सर बरोवन घालें म्हाकाच अजाप त्या 25 पानांनी कितें हांवें धाडलें भायर येताना तोंडार इस्माईल वाशिनाशे परिक्षा बरोवची एक विशेष स्टाईल टिप्स विचारूंक लागली लायन हिरो जालो फकत 3 वरांनी ह्या परिक्षेची मारली शेंडी देव बरें करूं देव बरें करूं बरें जालें एक बाळपणाचें एक जिवीत आमच्या मुखार उक्तें दवरलें बरी कविता तुमी घराच्या बगलेन आसलेल्या फुलां झाडांत गुलाबाचे फुलां जातात गुलाबाचे बोंगे फुलतात पळोवन आसूंक पुरो कवी ह्या एका संगतीतावनी कविता रचूंक शकता म्हणून म्हाका आयल्या वर्स कळ्ळें एक गुलाबाचो बोंगो उलयता हांगासर तर कोण हो गुलाबाचो बोंगो हाडून येता पळया लेन्सी सिक्वेरा सुरतकाल गुलाबाचो बोंगो कशें उलयता म्हूण आपल्या कवितेंत सादर करता लेन्सी MRPLांत वावर करता येदोळस ताणें आमचें हे कार्यक्रम आरंभ केल्ले आमच्या ग्रुपांत बरे एक्टीव व्यक्ती जावन आपली कविता ताणें बरयल्यात आनी बरोवनच आसा परत हे फाटी तुमकां सर्वांक बरी सांज मागता देव बरें करूं तुलसीबाई आदले फावटी फुलुल्ल्या फुला विशयांत हांवें कावान वाचल्लें आतां हो बोंगो कसो जालो की म्हळ्यार 4 वर्सां आदीं म्हज्या एका इश्टाचो पूत 4थेन शिकतालो रक्ताच्या कॅन्सराक वळख जावन आस्पत्रेंत वळवळटालो ताका पळोवंक हांव गेल्लो हांव आनी म्हजी पत्नी करून गेल्ल्या त्या वेळार तो म्हज्या पत्नी लागीं कितें उलयता तें आयकून म्हाका मस्त बेजार भोगलें ताची थोडी भोगणां ह्या कावणांत आसात ताका पळोवन फाटीं येवन एका साप्त्यान तो चर्को सरलो आनी ताच्या मतीन ती कसलीं भोगणां आसलीं ती कशीं व्यक्त करची म्हाका कळना त्या वेळार हांवें अशें एक हें कावान लिखिल्लें कवितेचें नांव आसा निराशा हांव तो भोंगो गुलाबाचो निर्भागी हांव लागल्या म्हाका कीड हांव तो बोंगो गुलाबाचो निर्भागी हांव लागल्या म्हाका कीड
ना आतां बरोवसो हांवें फुलोवन सोंपसो गत म्हजी जाली म्हणून पाड आसलेली म्हजीं कितलीं तीं सपनां सोबोंक सोबीत फूल जावन जडार आसलेली म्हजीं कितलीं तीं सपनां सोबोंक सोबीत फूल जावन जडार देवाक सयत कळ्ळीं नात म्हजीं बोगणां पिडा कित्याक दिली म्हज्या ल्हानपणार कीड ती रिगली भितर कशी हांव नेणा फांटो म्हाका जन्म दिल्लो खंतीन बावला कीड ती रिगली भितर कशी हांव नेणा फांटो म्हाका जन्म दिल्लो खंतीन बावला नाका देवा असली शिक्षा आनी कोणाक गुप्ती गळयतात दुकां पांट्यालीं पानां फुलां सूख कसलीच केली ना नेणतो हांव तरी घालता देवा कुशेक कल्तीमान सूख कसलीच केली ना नेणतो हांव तरी घालता देवा कुशेक कल्तीमान थोड्याच आवदेचें जिवीत हें कितें करूं जड सांडून वेतलो बेगीनच मातये गोपांत कितें तें लिसांव दिवंक हांव पावान ह्या म्हज्या नेणट्या जिवितांत कितें तें लिसांव दिवंक हांव पावान ह्या म्हज्या नेणट्या जिवितांत दिला तर अवकाश तुमकां फुलोवंक देवान दिला तर अवकाश तुमकां फुलोवंक देवान जियेया सदां एकामेका माया मोगांत देव बरें करूं देव बरें करूं एका भुरग्याची बगणां आपल्या कवितेद्वारे व्यक्त करची तितलें सुलभ न्ही जाल्यार तुमी बरें करना तें हांगासर सादर केलां देव बरें करूं मोगाच्यानो गांधी म्हाकाय बारी मोगासो गांधीचीं तत्वां म्हाका बरीं आवडटात फाटल्या थोड्या दिसांनी गांधीची एक कविता म्हाका आयकूंक मेळ्ळी आनी ती म्हाका मेळ्ळी आनी ती आसा किन्नी गोळितावन आयिल्ली जॉयसबाई गांधी वयर एक कविता गांधीच्या दवो रंग आनी गांधी ह्या विशयांत एक विचार आमचे मदें दवरता आपल्याच स्वंत उद्यमांत ती घरा वावर करनासा जॉयसबाई तुजी कविता सदर करूंक हो अवकाश तुका म्हजें आयचें कवन जावन आसा गांधी आनी धवो रंग गांधी कित्याक तुका धवें आवडटा धव्या वयर जाती तरी कथा गांधी कित्याक तुका धवें आवडटा धव्या वयर जाती तरी कथा तो आपलो रंगच बदलून घेता कळीत आसुनी धव्याक धरलें पटलून कळीत आसुनी धव्याक धरलें पटलून कान दोळे तोंड दांबूंक दिलोय उलो सपने लोय पेलोय पांगुरच्याक दवशेलो कान दोळे तोंड दांबूंक दिलोय उलो सपने लोय पेलोय पांगुरच्याक दवशेलो आज गडगड्या जगलाण्यांनी कुडांचें बीग पडलां सावी मात्र बुदवंत सोरान नागयलां आज गडगड्या जगलाण्यांनी कुडांचें बीग पडलां सावी मात्र बुदवंत सोरान नागयलां जिणी सोबोंक दिले नाना ते उपादेस आज अनकिटी हुलपोन वळवळता मुनेस जिणी सोबोंक दिले नाना ते उपादेस आज अनकिटी हुलपोन वळवळता मुनेस अस्कत चिंपां शिंतात तुकतात शिरपतात रंगांक दवरले म्हण मैलां पयस अस्कत चिंपां शिंतात तुकतात शिरपतात रंगांक दवरले म्हण मैलां पयस विणग्या पायांतळांक धरतेन बांदलो उम्या पाटो जिखता वरेग तिणें तपोंक सोडलो ना एकही कांटो विणग्या पायांतळांक धरतेन बांदलो उम्या पाटो जिखता वरेग तिणें तपोंक सोडलो ना एकही कांटो आज काजानो खेळटा तुज्याच नांवान रंग मारन माजवेल्यारी नांव ओड नावाल आज काजानो खेळटा तुज्याच नांवान रंग मारन माजवेल्यारी नान ओड नावाल आज गांवच्या जळारीन लाखांनी काडल्यांत पिलां गाना पेंपर्यांनी पिसवयतात मना आज गांवच्या जळारीन लाखांनी काडल्यांत पिलां गाना पेंपर्यांनी पिसवयतात मना मन दलतना जिव्या मासाचेर तपतात विकाळ इंजेक्शनां आबलेसी राक्षणेक हुनोनी रक्ताची बुकू मन दलतना जिव्या मासाचेर तपतात विकाळ इंजेक्शनां आबलेसी राक्षणेक हुनोनी रक्ताची बुकू जणवयेच्या वातेर उठल्यांत किटाळां एकेका किटाळाक आवाज पिचार मुठी भितर
जणवयाच्या वातीर उठल्यांत किटाळां एकेका किटाळाक आवाज पिचार मोठी भितर एकवटीत रंगामध्ये दव जाला एकसुरो आज पाताळी लिपलां ताचे झुजा हातीर एकवटीत रंगामध्ये दव जाला एकसुरो आज पाताळी लिपलां ताचे झुजा हातीर गांधी तुका दव्यांक खूब आवडटा त्याच दव्याचेर जावन कथा दिसता विद्रूप गांधी तुका दव्यांक खूब आवडटा त्याच दव्याचेर जावन कथा दिसता विद्रूप परत तुजी वाट रखता गळपा सतावन करूंक बचाव तुज्या मोगाशेल्याक परत तुजी वाट रखता गळपा सतावन करूंक बचाव तुज्या मोगाशेल्याक देव बरें करूं. देव बरें करूं. तुमच्या बारी सुबीत कविता ही प्रस्तुत परिगतेंत जावन आसच्या थोड्या गणितां वयर तिणें उजवाड फांकयला म्हणयेत गांधीक मदें हाडला भोव मॅच्युअर्ड कविता म्हणून सांगयेत. ओके आमच्या हर एका दिसा म्हणले बरी आमी वॉट्सअप उक्ते करतना एक फुलांचो बुक्को म्हळ्यार एक कविता एक बुक्या रुपार आमच्या हातांत येता. सदांय हर एका ग्रुपांत आमी पळोवंक पावता तातूंत एक जीव बरोल्लो आसता आनी कृशी उद्यमांतावन पाठतळांतावन आयिल्लो हो कवी ताका नासलो कवी म्हणयेत जीव निर्डोळी ताच्या नांवांत एकीत कवितेक जीव बरसो तांकां हांव उलो दितां आनी बुके खातीर वावुरतल्या एका व्यक्तीच्या पाठतळार एक कविता बारी सुबीत करून रचीत जाल्या आमी आयकुया. समेस्तांक देव बरो दीस मागता. देव बरें करूं पेलसिबेक. ही कविता वाचच्या पयलें ही कविता बरोवंक एक प्रेरण म्हणलें कशें म्हळ्यार एक दीस हांव बेंगलोर वेताना सकाळीं एक 5 वरां अशें ते हात गाडयेर तरकारीचे काट घालचे थोडे मनीस हात गाडी लोटून व्हरतात तांकां पळोवन मागीर तांकां दिसाकी पळयल्लें मागीर तेच मनशाक हांवें तांकां पळोवन एक आयिल्लें बगा बसी कविता. बूक काटा वयर आनी एक काट बांदून हाता गाडयेर म्हज्या चडोवन सारकें करून बसोवन काटा वयर आनी एक काट बांदून हाता गाडयेर म्हज्या चडोवन सारकें करून बसोवन सुरू जाता पयण म्हजें ओजें घेवन सदांचें सुरू जाता पयण म्हजें ओजें घेवन सदांचें पुरासान्याचें विरारायाचें करंदायाचें तरी तांबय जैनंगी ही पोटा बुक पयण हें न्हय सलिसायाचें थोडे फावटी भोव नालिसायाचें दीस उजवाडच्या दीस उठा जाय काट चडोवन बसा जाय पयण हें न्हय सलिसायाचें थोडे फावटी पयण हें न्हय सलिसायाचें थोडे फावटी भोव नालिसायाचें दीस उजवाडच्या दीस उठा जाय काट चडोवन बसा जाय गिराकींक राखा जाय वताक तापा जाय पावसाक भिजोवन हिवांत कापोवन तरी तांबय जैनंगी ही पोटा बूक शॉपिंग मॉलाच्या तणकुडांतावन आयिल्लो तो शॉपिंग मॉलाच्या तणकुडांतावन आयिल्लो तो म्हज्या कडेन चिल्लारांक चर्चा करता अनावश्यक कितलोय दुडू इबाड करची ही अनावश्यक कितलोय दुडू इबाड करची ही बेंडा तकले मोडून म्हजेरच रागान चिडटा आंगारस उठता आनी एकलो उश्णें मूग मागता तरी सोंसणीकायन सोंसी जाय ना तर तांबय जैनंगी ही पोटा बूक थोडे फावटी सगळें वेगीनच विकून वता आनी थोडे फावटी कुसोवन कचऱ्याक थोडे फावटी सगळें विकून वता आनी थोडे फावटी कुसोवन कचऱ्याक म्हजे सगळे आटाविटे तांकां कळिनासतना हांवें जिरावन घे जाय कित्याक म्हळ्यार म्हज्या बायल्या भुरग्यांक लागता न्हय पोटाक बूक हांवेंच तांबय जाय न्हय ही पोटा बूक हांवेंच तांबय जाय न्हय ही पोटा बूक. देव बरें करूं. जीव तुवें कवितेक एक जीव दिलाय बोवा बरोबरची कविता कशें आनी एकल्याच्या बुके विशयांत आमी चिंतूंक पावल्या ह्या कवितेद्वारे बोवा परबाय. बेंगलोर तावन एक टिचर आयल्या तिका आमी वॉट्सॅपार मात्र पळयताल्या आज रूप रूप तिका पळोवनचें बाग पर आयल्या पूण म्हाका सुकल्या आज म्हाका मेळ्ळ्या आनी आज तिका रूप रूप पळयलें आनी तिका एक हांवें आपयना रावल्यार कशें. जानेट बाय
तुझी एक कविता आणि एक चारोळी सांगता म्हणून सांगून तिने परमिशन पहिल्यांदा कान गेला देखून तुम्ही मागे स्ट्राईक करनाकात येवयेत तुका स्वागत असा आणि सगळ्यांक दोंकुळनं उठोवचे एक गुण असा तिका बोगेत्त कोणी बसून असल्यार कवी तांकां बरोवचे बरी करचे एक हें आसा तेचे कडेन थांक आसा तेचे कडेन तिने वय सिंगर गी बरें करून सिंग करता गी तूं आयची कविता कविता सिंग करना ओके कविता सिंग करतात आमचो नवीन करता गे म्हणून एक एपटी नो प्रॉब्लेम बरें करून तिका एक परमिशन दिला हांवें एक चारोळी आणि एक कविता सांगता ती देखून तुका आतां अवकाश देव बरें करूं फेन्सीबाई ओके देव बरी सांज दिवं सुमेस्तांक एका कवीची भोगना ताळ मेळा संगी मेळून गायताना आयकोनची मजा दुसरीच तेंच मुजें कावन कवी आनी गावपी तुज्या ताळ्यांत म्हजीं कवना तुज्या ताळ्यांत म्हजीं कवना तुज्या वोंटार म्हजीं भावना संगी मेळून व्हडली मधुर गाना हांव लिखतां तूं गाताय भोगनांक म्हज्या तूं ताळो जाताय आयकतेल्यांक जायत कसली आपुरबाय हांव लिखतां तूं गाताय भोगनांक म्हज्या तूं ताळो जाताय आयकतेल्यांक जायत कसली आपुरबाय शब्द सबार गुंतून हांवें रचलें कावन शब्द सबार गुंतून हांवें रचलें कावन सगळ्यांक तें पावता पर्यंत पावता तुज्या मधुर गायनान सगळ्यांक तें पावता तुज्या मधुर गायनान दादोसकायान नाचता सर्वांचें मन हांव एक कवी तूं गावपी जावन आसाय हांव एक कवी तूं गावपी जावन आसाय बरे संदेश दिवन सगळ्यांक बदलूंक आमी जाय बरोवन गावन पयस करया ह्या संवसारांतली सगळी कारांदाय बरोवन गावन पयस करया संवसारांतली ही सगळी कारांदाय म्हज्या चारोळेचें नांव जावन आसा वेळ घडी सक्कड मुजींस सोमा आसात तर वेळ घडी सक्कड मुजींस सोमा आसात तर वेळ घडी सुकल्यार कितेंच आसचें ना हद्यांत एका तराची उडी सुकल्यार वेळगडी कितेंच आसचें ना हरद्यांत एका तराची उडी हाताक मेळची ना होगडायल्यार पाटी येवची ना ही वेळगडी हाताक मेळची ना होगडायल्यार पाटी येवची ना पूण बें आसचें ना सारकें गळसून ती जी येताना पूण कोणाकी बें आसचें ना सारकें गळसून ती जी येताना ह्या सुंदर परिसरांत तुमचे संगी मेळून म्हजी भोगणां उसारूंक अवकाश करून दिल्ल्यांक आयकतेल्यांक काळजांत हांव आभारी जावन आसा लांब जियो पोएटिका समेस्तांक देव बरें करूं तूं क्लासींत अशेंत उलयताय गी भुरगीं पुरो मोगार पडूंक आसात ओके बारी बरी कविता आनी तशें चारोळी बारी मिनींगफूल आसलें आतां आमच्या सांगात एक खतखते विचार घेवन एक कवी येता पिंताम ताकोडे म्हणून आमी आपयता ताका पिंताम ताकोडे ओके विनोद पिंटो आनी देवाकच सवाल करूंक विसरला तो आज तो केदाळे सवालांक काडूंचे तेणें 55 काडूंचे नंबर 1 तो तांच्या घरा बारी बरी करून कवी गोश्टी सर येयली ताणें ताच्या घरा आतां आज देवाकच एक सवाल उडयता तो कसलें सवाल जावंक पुरो पळया देव बरें करूं म्हजी कविता जावन आसा सडवण कोणें केल्ली की म्हणून सडवण 2000 वर्सां पयलें जेजू क्रिस्तान आमची सडवण केल्ली ताचे उपरांत आमची कॅथोलीक क्रिस्तांवांची सडवण करूंक कोण आयल्यात म्हणलें सवाल कडाफार पोयसाबा मानली पोयसाबेंचे मुखेली सडवण करचे निसड आमचेर थोडी नियामां तापलीं पूण हांव तांकां सवाल करतां सडवण करतात वा ना आनी तुमी करी जी जाल्ली सडवण खंयची गी म्हणून 2000 वर्सां आदीं मेलो हितून कुर्साक पळोवन लोक मरता उक्रेनाच्या राज रस्त्यार कोणाची केली सडवण खंयच्या काळार कोणाची केली सडवण खंयच्या काळार बली भेटयली तुजीच ताका पावली नांगी रचलेल्या देवाक निरपराधी लोक वरयता रकत आयकनांगी बोबाट सर्गा राजाक निरपराधी लोक वरयता रगत आयकनांगी बोबाट सर्गा राजाक जू देवा खातीर तूं आयलोय क्रिस्तांव तुका केलो
खटपा वयर पोई सभा बांधली कितली तेंते सावां केली निराप्रती रक्ताची तान मोयजेच्या बेतकाटे सोमार खडप फुटोन वळत उदाक वारगत निराप्रती रक्ताची तान मोयजेच्या बेतकाटे सोमार खडप फुटोन वळत उदाक वारगत जर तूं देवाचो पूत कित्याक तुवें रचलें कडफ जर तूं देवाचो पूत कित्याक तुवें रचलें कडफ धरती तरी जिवाळ उरती पियोवन त्या निरापराध्यांचे रगत धरती तरी जिवाळ उरती पियोवन त्या निरापराध्यांचे रगत जर तूं सोडवणेची बली सांग म्हाका झुजतो नांगी पापा आपल्या शेळयां संगी जर तूं सडवणेची बली सांग म्हाका झुजतो नांगी पापा आपल्या शेळयां संगी संवसार दर पटलावदार फकत पयशां खातीर संवसार भर पटलावदार फकत पयशां खातीर जर तो चलयता तुजी पोईस सभा जर तो चलयता तुजी पोईस सभा जीव उरयतो नांगी आपल्या शेळयां पासोत जर तूं संवसाराक आयलोय आम्हा सर्वांच्या सोडवणे पासोत विक्राव नांगी रगत तुज्या पटलावदाऱ्यां पासोत जर तूं संवसाराक आयलोय आम्हा सर्वांच्या सोडवणे पासोत विक्राव नांगी रगत तुज्या पटलावदाऱ्यां पासोत जर तूं आसुल्लोय रावतो नांगी त्या झुजा तळार जर तूं आसुल्लोय रावतो नांगी तूं त्या झुजा तळार पटलावदारांक रक्षाक वा परत्यान कुर्सार मोर्चाक पटलावदारांक रक्षाक या परत्यान कुर्सार मोर्चाक देव बरें करूं देव बरें करूं खरेंच म्हणत बरी तयार आयकल्ली बरी दिसता कालें बोरवेल म्हणी कोणले गी उदक मेळून नागी म्हणून कडप कडप म्हणटा उडलता ओके वेरी गुड जायते बरें बरें जालें वय तंत कडप कडप म्हणटा उडलता आमच्या मंगळूर शहरांत असा एक मालगडो लेखक सडावत पत्रांनी ताची नांवां वाचूंक मेळटात म्हज्या मोगासो मातशा दट्टू हांवें एकदां दाडी ताका मातशा दट्टू म्हणचें मातशा मिलार नांवान कोंकणी भाशे खातीर ताका आशिल्ली ती एक काळजी आपल्या कविताद्वारे हांगासर आमच्या मुखार दवरूंक येता मातशा मिलार देवबुर्गांव फेलतीबाई समेस्तांक नमस्कार म्हज्या कवितेचें नांव आसा कोंकणीचें घुमट वादय आयल्या वार मातृभास दिवस आचरण केलो ह्या लक्ती ही एक कविता हांवें विंचली वादय कोंकणीचें घुमट वादय कर्नाटकाच्या कोंकणीचें घुमट वादय वादय कोंकणीचें घुमट वादय न्हिदून पडिल्ल्यांक दोंकळून उठय वाद म्हणटल्यांक पुसलोन एकवटाय न्हिदून पडिल्ल्यांक दोंकळून उठय वाद म्हणटल्यांक पुसलोन एकवटाय मोसोर करतल्यांचेर दोन दुकां गळय एक कोडीत वावराक दोनी हात सांगता मेळय मोसोर करतल्यांचेर दोन दुकां गळय एक कोटीत वावराक दोनी हात सांगता मेळय वादय कोंकणीचें घुमट वादय कर्नाटकाच्या कोंकणीचें घुमट वादय वादय कोंकणीचें घुमट वादय कोंकणीचो मोगू कार्यान दाखय कोंकणीच्या कारभाऱ्यांक शाबासकी पाटय कोंकणीचो मोगू कार्यान दाखय कोंकणीच्या कारभाऱ्यांक शाबासकी पाटय कोंकणीचो हुस्को काळजान कांतय कोंकणीचें बोंदेर वयर वयर उबय कोंकणीचो हुस्को काळजान कांतय कोंकणीचें बोंदेर वयर वयर उबय वादय कोंकणीचें घुमट वादय कर्नाटकाच्या कोंकणीचें घुमट वादय वादय कोंकणीचें घुमट वादय देव बरें करूं भोव अपूर्बाय देव बरें करूं मातशें दट्टू बारी एक बरो संदेश तुवें आमकां दिलोय आमचे मध्ये एक थोडे स्पेशलिस्ट आसात तांचे मध्ये एक चारोळी स्पेशलिस्ट म्हणून एक आसा चारोळी स्पेशलिस्ट म्हळ्यार तो आमच्या कोंकणी ग्रुपान मात न्ही कन्नड ग्रुपान तांतो पुरो आमकां सगळ्यांक एक एक्टीव दवरचो मनीस
चारोळी स्पेशलिस्ट म्हणून नाव आपोच ताका कवी साहिती माध्यम मित्र कोंकणी तुळू कन्नड इंग्लीश ताचे जनवय मस्तू विशेष विशाल चिनपासो सगळ्यांक एक संगत आडसो एक मुखेली म्हणयत एक थांडेली म्हणयत ताकोडेचें एक नेकेत्र म्हणयत म्हजो एक बारीक बरो मित्र ताणें बोवाडो मारिणांतलें शेत ना आपडणांतलो विशय ना देखून हांगासर आतां कितें सांगता पळया चारोळी येस रेमंड ताकोडे रेमंड डिकुना ताकोडे तिणें सांगिल्ल्याक एक बरी खबर आसा परवां 27 कुमटांत चारोळी 108 बूक पब्लीश करता कर्नाटका अकाडमी कोंकणी अकाडमी 108 चारोळी मंगळूराच्या कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी पयले फावटी चारोळीचो बूक पब्लीश करता व्हेरी गुड गोवांत वस्तू पब्लीश जाला पूण कर्नाटकांत पयले फावटी पब्लीश करता आनीक 3 लिपींनी रोमी देवनागरी आनीक कानाडी 3 लिपींनी करता आनी एक बरें साधन चारोळी खातीर म्हणजे हांव एक अखिल भारतीय साहित्य परिशदेन एक हें केल्लें आसा मे बी ऑक्टोबरांत परत तुमकां समेस्तांक चारोळी घरांक आपोवन कोडयाळांत एक कॉन्फरन्स जावचें आसा त्या देखून चारोळी म्हळ्यार मंगळुरांत पॉप्युलर तें आसात देखून तळी पडले हांवें म्हजी पाट तपडली हांवें मागीर मागीर तपडटा तुजी पाट राव मोगाच्या विशयान बरोवचें सुलाभ कोण ना या कश्टी कोण ना पूण म्हाका केदाळय कोणायकी पळयतना ह्या तुमच्या तसल्या ह्या म्हज्या तसल्या गार्नियर गेल्ल्या तरणाट्यांक पळयतना केदाळय ह्या बण काण पुरो जाल्या म्हणून मिशो काडल्या फुडफुडीत तरणाट्यांक पळयतना मोग असो आसल्यार कशें आहलें म्हूण बगचें आसा आनी रसपुटीन केदाळय म्हणटालो तुका मोग उपदलो जाल्यार 108 वर्सां तूं वांचें गॅरंटी म्हणून घडये घडये मोग आयलो जाल्यार 108 रसपुटीन म्हणलो एकलो आलो तुमकां कळीत आसा घडये घडये मोग आयलो 108 वर्सां वांचतात म्हणून ताणें कंगी सांगलां म्हज्या कडेन सांगलें न्ही दुसऱ्या कडेन सांगलें तें म्हाका ताणी सांगलें तें देखून हांवें केदाळय मोगा विशयांत बरोवंक म्हाका चड इंट्रस्ट त्या देखून हे फावटी मोगाची कविता अशी आसा दोळ्यांच्या तळ्यांत बुडय नाका गो स्वास सोडीन कानागडे तुज्या काळजाक पर्यंत पावय म्हाका उडयो नासईन संगीतान म्हज्या तीर जोखून मारीन तर गायन मेळची म्हाका तीर जोखून मारीन तर गायन मेळची म्हाका पाक कटेनांत म्हणटाय तर सौका गुडको दिता पाकांक भिंडांक खावन हात तमसाण मेहंदी बराबर दिसता हातार आपडी नाका रशीम तुज्या गालार मोगान उडुलें काळीज म्हजें खर्शेता भितर वा थाळयो दिया हो मोळो तुज्या पावलांनी मतयाळो पडपडता उजो मुजो दोळो आज रुचीक आमचो मोगा पेळो काळजा ओली भितर मोगासो सुदाळो देव बरें करूं वा बाऱ्या पुरबाय येदोळ मोग येवन वतलो आतां सगळ्यांनी मोग अशांत चिंतून सुरू केलें 108 म्हणून आमी 108 म्हळ्यार कश्ट आसा एम्बुलन्स येवंका मागीर ओके म्हाका एकलो मित्र आसा म्हाका मस्त जण कवी मित्र आसात तांतलो एकलो मित्र म्हज्यात हांवें वावर करच्या सुत्तरांत आसा रेडिओ सारंगांत वावर करता ताच्योच कविता सांगता या कार्यक्रम आयोजन करता बारी सायलंट सादो सायलंट ताका कुटून उलयचें ओके एडवर्ड लोबो तोकोट्टू तो मुखार म्हणल्यार हांवें लोबेर नमुजी म्हणजे कितें म्हळ्यार आमी लोबो जायते तुमकां लोबेर नमुजीक बरो सांग पुरो 3 नंबराची बस आसा न्ही लोबेर नमुजी वय लोबेर नमुजी म्हणजे लोबेर नमुजी उल्लेर म्हणून उल्लेर आतां 3 नंबरांचे बस आसा ते लोबो बस ते कॉलेजीच्या भुरग्यांनी हेंचे बत्ताया कॉलेजीक म्हणटा लोबेर नमुजी नेलोन बत्ताया म्हणजे तशें
आतां लोबेर मुजी आतांच्या भुरग्यांक गोत्ता ना तेंपरा आदलो जोको तशें आमी लोबो तशें तोय लोबो तशें तो म्हणल्यार लोबेर मुजी म्हणचे हांवें दाळे तशें आतां एडवर्ड लोबो थकट तुमकां एक अवकाश येया मुखार रेडिओर कार्यक्रमां दिल्ले बरें नो प्रॉब्लेम नो प्रॉब्लेम म्हजे कडेन कोण न्ही जावंक येणात कित्याक तशें म्हणून येवन हो सांग कंग्रॅच्युलेशन्स पळया एक ताळयो भेटा पळया आमचो एडवर्ड लोबो तकोट म्हजे कवितेचें नांव आसा अशें कितें कोणाक कोणगी कोणा खातीर हो राग द्वेश हें झगडें कोणाक कोणगी कोणा खातीर हो राग द्वेश हें झगडें मोग संतोस पासारचे कडेन बावुल्लें मुखामळ स्वास आसोनी जिवे मोडें मोग संतोस पासारचे कडेन बावुल्लें मुखामळ स्वास आसोनी जिवे मोडें पेटच्या उज्याक तूप ओतलें बरी गोबरांत लिपलें केंड उस्तून उजो पेटयलो पेटच्या उज्याक तूप ओतलें बरी गोबरांत लिपलें केंड उस्तून उजो पेटयलो हांगा उजो मात्र पेटना मनीसी हुलपातात हांगा उजो मात्र पेटना मनीसी हुलपातात मोतींतली गुप्ती लिप्ती चिंतना कदळ्यार मेळे उबीर मोतींतली गुप्ती लिप्ती चिंतना कदळ्यार मेळ्ळें उबीर जिविताची सुकाळ गडितां विसराल्यार दोळ्या कांचेर तुका तेंब्याचें लांब पयन जिविताची सुकाळ गडितां विसराल्यार दोळ्या कांचेर दुका तेंब्याचें लांब पयन कोणाचेरय दिश्ट लावन सोडलो तीर पाटी येवन आपल्या हरद्याक सुतोपलो कोणाचेरय दिश्ट लावन सोडलो तीर पाटी येवन आपल्या हरद्याक सुतोपलो जिवंत आसतना शांतेन जिवंक सोडनातलो सो आत्मो मेल्या उपरांत शांती मागता जिवंत आसतना शांतेन जिवंक सोडनातलो सो आत्मो मेल्या उपरांत शांती मागता शांती शांती म्हणून बोबाटून भोंवता शांती शांती म्हणून बोबाटून भोंवता हांगासर खंयगी तो ताळो आयकता हांगासर खंयगी ताळो आयकता देव बरें करूं कशें म्हाका हांगा बसोंक सोडटाय गी एक विनंती लायक आमच्या जॉर्ज पिंटोन हांवें आदले फावटी डॉन बॉस्को हॉलांत गायलेलें एक कविता गायचें म्हणून कोणी गावन देखून एक म्हाका परमिशन दिवचें म्हणून मागता ओके येस येस आशा नाशा आसेन तुरावलाय कित्या गुंतून चिंतना हार मोतीन तुकाच तुवें तुकून विकून मनशाक मोल्ला म्हणटाय कित्या आशेन तुरावलाय कित्या विविध वेस वेगळो सुनास बरला हांगा मोस वरबोस विविध वेस वेगळो सुनास बरला हांगा मोस वरबोस संसारी पाटल्यान धांवच्याक रेस जायना म्हणशी तूं पडशी मुल्या संसारी पाटल्यान धांवच्याक रेस जायना म्हणशी तूं पडशी मुल्याक आशेन तुरावलाय कित्या वादळ नासाचें उठोवन अशें सुरक्षीत तुवें रावचें कशें
वादळ नासाचे उठोन अशे सुरक्षीत तुवे रावचे कशे उसोंदर हात तुझे मोगा बांध आमी बांदिशे उसोंदर हात तुझे मोगा बांध आमी बांदिशे आशेन तू रावलाय कित्या. व्हेरी नायस. तें बोवन आसल्यार तिका पयस रावंक सांग जायते. जे कवी गोश्टी जाता आमचो येना काम सांगू सांग. बोवन तासा पळय ताका. शांती शांती शांतीक पयस रावंक सांग. ओके. आमी कवी गोश्टी इल्लीशी वेळ करन आरंभ केली कित्याक म्हळ्यार पयशेल्या मनशांनी पुरा येवंक आशिल्लें. पयशेली मनशां पुरा येवन दिता म्हणून सांगून पयलें आशिल्लें नांव पुरा फाटीं घाल्यांत. आतां आमच्या मदें एक आसा नर्स. कोणाक कितें तकली पडापड हें पुरा जाता जाल्यार कांय भिनाकात. आमच्या सांगात एक नर्स आसा आनी पयस खरकळच्या रेंजाळ तावन तिचो गांव रेंजाळ आनी प्रमिळा फ्लाविया रेंजाळ 2020व्या वर्सांत हांव तिणें बरोवंक सुरू केल्लें. ती आजून बरोवनूच आसा. ती आज एक कवी गोश्टी जावन आयली मात्र तिका स्वागत म्हणटा आनी तिका एक विभिन्न रितीची एक कविता आसा तिची सदर करूंक उपकार मागता. कवितेचें नांव आसा कवीक जागयलें. कचऱ्या डब्यांतल्या बिर्याणीच्या परमळान बूक तांबयतल्यांक पळयतना म्हज्या भितरल्या कवीक मनशापणान जागयलें. रस्त्या देगेन गटरांत बाळशाची किंक्राट आयकतना म्हज्या भितरल्या कवीक मनशापणान जागयलें. आपल्याशी राक्षसांनी अबल स्त्रियांचेर अत्याचार करतना कोणशान न्हिदिल्ल्या म्हज्या भितरल्या कवीक मनशापणान जागयलें. स्त्री विजाव जाल्ले घडयेच संप्रदाय सुवाळो वाळतना म्हज्या भितरल्या कवीक मनशापणान जागयलें. समाजाचे भिवून जीवघात करून वडिलांच्या हृदयाक कारण जातना म्हज्या भितरल्या कवीक मनशापणान जागयलें. कानुना दोळ्यांक माती घालून गिरेस्तांनी जी कापणयतना म्हज्या भितरल्या कवीक मनशापणान जागयलें. भुरग्यांच्या मोगाक आशेवन वडिलां आसऱ्या दरार वाट पळयतना म्हज्या भितरल्या कवीक मनशापणान जागयलें. बरें फळ दिवच्या रुखाक पाळा समेत उमटितना म्हज्या भितरल्या कवीक मनशापणान जागयलें. सामर्थ्य मदें झगडें आडयतल्यांनी सुटके बंदेर उबयतना म्हज्या भितरल्या कवीक तिंतेरान जागयलें. देव बरें करूं. देव बरें करूं. प्रमिळा फ्लाविया चिंतूंकरची कविता मनशापणाच्या संगती विशयांत तिने एक बारी सुबीत करून उजवाड फंकयला. देव बरें करूं. मोगाच्यानो करेजमांत कुर्साची वाट सदांची गजाल. करेजमाचे विशयी 2 आयले हांगासर. आतां आमच्या जिवितांत करेजमाचे एक विचार कशे ताळपड अशें केलां म्हूण सांगून एक बरें एक पंच दिवंक येता. आतां पंच बंटवाळ. सुमेस्तांक बरी सांज मागता. कवितेचें नांव आसा सदांनीत कोणाक गी कुर्सार मारता. सदांनीत कोणाक गी कुर्सार मारता. हर एक वर्सा खरेज मेळटा. हर एक वर्सा खरेज मेळटा. केदाळां पातकां उडास येतात. कुर्सा वाटे ते सामाक गळगळ्यान रडटा. चिंता सदांनीत कोणाक गी कुर्सार मारता. चिंता सदांनीत कोणाक गी कुर्सार मारता. कालच्या दिसा शेजारी भुरगो रुखातावन पडला. कालच्या दिसा शेजारी भुरगो रुखातावन पडला. कुमोक विचारना आयिल्ल्याक रितोच फाटीं धाडला. आज कुर्सा वाट स्तेसावार कळटा. सिरेनाचो सिमाव
खुर्साक कान दिता. दुवेच्या काजाराक रीण मागोवंक येता वेरोनिका. दुवेच्या काजाराक रीण मागोवंक येता वेरोनिका. पोजड्यो गाळी दिवन धाडल्यात तिका. आज खुर्सा वाट स्तेसा वारकळटा. वेरोनिका तूं आल्यार सोम्याचें रुपणेंच दिसता. वेरोनिका तूं आल्यार सोम्याचें रुपणेंच दिसता. शेजारची सैतान मातारी म्हणटा पुता तुज्या खातीर मागता. पुता तुज्या खातीर मागता. एक गोट नीस दी म्हाका. एक गोट नीस दी म्हाका. रागान सदांय तिका देंकणो मारता. आज खुर्सा वाट स्तेसा वारकळटा. उदक विसारल्या तुकाच रक्तांबोळ आनी शिरको दितात. उदक विसारल्या तुका रक्तांबोळ आनी शिरको दितात. नांवा खातीर दान धर्म करता. थंय हांगा केन्नाय सन्मान जाता. शॉल फुलां जेलो माथ्यार पेटा. दुसऱ्या दिसा पत्र आनी फोटो येता. दुसऱ्या दिसा पत्र आनी फोटो येता. आज खुर्सा वाट स्तेसावांनी हाडटा. आज खुर्सा वाट स्तेसावांनी हाडटा. सुम्याचो दगलो धरून व्हरून काडटात. माथ्यार कांटाचो मुकूट सांसितात. हर एक वर्सा गरज मेळटा. ते दाळा म्हज्या पातकांचो उडास येता. खुर्सा वाट स्तेसावाक गळगळ्या रडटा. चिंता सदांनीत खुर्सार मारता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. पंच बंडपाळ सोमा टैट दिलें आनी दिताना सोमा मारले किळे ओण किळे मारले. ओके खुर्साची वाटेक जाली न्ही. हर एक वर्सा खुर्सा वाट करताना येस हर एक वाटाची कविता उडास येत सकडांक. होय कोणे आमकां इंदोरल्यात कोण ना ताणें किळे आसूंक पुरो. नो प्रॉब्लेम. ओके सांगावो जाप दियावो. सांगावो जाप दियावो. आयल्यावो. चलयेच्या जिविता भोवती एक पासयो मारन गांस गोडसूंची एक कविता हाडून लावेबाई तिका इल्लो अवकाश दिलो. राखून पुरो जालें. तशें तुजे कवितेक मस्त जाण आमी राखून रावल्या आतां. सांगावो आतां आयकयावो. सुमेस्तांक देव बरी सांज मागता. म्हजी कविता आसा गांस. पयल्या नदरेंत हांवें तुका देखताना तूं एक किटाळ तशें मिणमिणतलें त्या स्कॅनिंगाच्या मॉनिटरांत. तूं आवय जाताय. दाक्तेराच्या उतरांनी जडाय वा हळवाय गमलें ना. देवा पाव दीस धांवले. तूं वाडलें लोळ्ळें खोटायलें बेस्टायलें सतयलें हुस्कारलें ह्या पोटा भितरल्या पोतयेंत. दीस धांवले. सडले आकलास भुंय घालची भिरांत. नव्या अनुभवाची विचित्र खंत. मोतींत वादळ आंगांत शिरशिरो. देवा पाव दीस उदेलो आशेल्लो वा आशे नातलोलो. सरतां बारीक दूख पेंगटा पोटांत नाका संवसार. आकाश आनी पाताळ एक. तुवें आदांक संवसारी हाडटाना हे वळवले बगुल्ले नांतर म्हाका कित्याक रसनाराचे रेशीण. एक बळाधिक किळस तितलेंच बळाधिक रडणें. दुखीचें अंत्य तुजें येणें. देवा पाव चेडूं भुरगें. म्हज्या तोंडाचो जिनोस पारकुंच्यात व्यस्त नर्स. संतोष दूख भोवारी सारशी बरशी उमाळे. दीस धांवले. तुज्या हास्यांनी हाडलो संतोष.
तुज्या मिणकुळ्या गाला पोंडांनी लिपलो हो जीव, तुज्या आंगल्या वयल्या फुलांनी भरलो परमळ. राणी जालें तूं ह्या घरांतली, तुज्या एका हुकमेक सर्व हाजीर. तेमेट्यांनी व्हाळयली मोगाची जर. मम्मा म्हणलें पयलें उतार, कानांत आजून उठयता गाज. दीस धांवले, तूं आज होकाल जालाय, हात जोडून बेसांवाक रावलाय. ह्याच हुंबरार आकांड्याच्या बोळान काडलेल्या पयल्या मेटान आजून माजवंक ना छाप. देवा पाव, देवा पाव, परत ते साकलास शिरशिरे, हुस्कारे, खंत, अव्यक्त भिरांत. कुटुंबांची शिंकळ घडताना तूं जालें आज गांस. देव बरें करूं. देव बरें करूं लवीबाई. सलयेचे उमाळे सली मात्र सांगूंक शकता ह्या कवितेद्वारे. समेस्तांक आवडली म्हण चिंता. लांब जियो आमचें अग्रार, लांब जियो आमचें अग्रार. तूं मागीर उलय. आतां आमकां हांगासर कवी गोश्टी चलोवंक अवकाश करून दिल्लो घरचो येजमानी धनी, बारीक बरो कवी, बरोवपी, समाजसेवक, शिक्षण तज्ञ म्हणयत हांवें सक्कड संगतीनी बरें एक अपुरबायेचें मौन ताचें उदार मौन, मोगाळ मोवाळ काळीज. आनी सांगूंक मस्त आसा पूण हांगा अवकाश उणो आसा. हांवें सांगून रावल्यार मुग्दमचें आज देखून आतां जियो अग्रार आमच्या मुखार येता ताचे सुबेती एक कविता घेवन. देव बरें करूं. फेलिसी बाय, हांव वडलतोन मागोन आसलो कोणशाक बसून. हांव वेदीक येताना थंय इल्लीशी सावळी धाड आनी हांगासर सावळी आयल्या. स्वार्थी तूं. म्हज्या कवितेचे माताळो आसा गुजरी. आदले पटी एक सोबित चेडूं सैरीक पळोवंक गेल्लें. चेडवाचें पयलें सवाल चल्याक घरांत गुजरी आसा गे म्हणून. चेंसोन गेल्ली कूड म्हजी, चेंसोन गेल्ली कूड म्हजी गुजरीवाल्याच्या माथ्यार दिल्या. बायल्यान जळच्या खतखत्या उज्याक आंग दिवन, बायल्यान जळच्या खतखत्या उज्याक आंग दिवन, उदारांत सळसळें उदा घेवन, उदारांत सळसळें तेल घेवन, बुकेक तुमच्या रूस दिल्ल्या, बुकेक तुमच्या रूस दिल्ल्या म्हाका, आनी आज नक्क जाल्ल्या कुडीक म्हज्या गुजरीवाल्याच्या माथ्यार दिल्या. तेन्ना तुमकां रूस दिवंक हुलोप आनी तिकसाण, मीठ आनी आमसाण सोसून तुमकां सकत दिली. तुमी घोस्टून आनी घोस्टून म्हाका गरजेक तुमच्या नितळ केली. आज म्हजें त्राण नित्राण जालां, आज म्हजें त्राण नित्राण जालां, देखून म्हाका गुजरीवाल्याच्या माथ्यार दिलां. ह्या घरच्या आवयक, ह्या घरच्या आवयक आनी म्हाका फरक ना. गुजरीवाल्यान चिल्लार येठून हरदें पेटून म्हाका सगळीच मुदो करून आपल्या माथ्यार घेतल्या. गुजरीवाल्यान चिल्लार येठून हरदें पेटून म्हाका सगळीच मुदें करून माथ्यार घेतल्या. आनी भितर आसल्या मुदो जाल्ल्या आवयक आपल्या भुरग्यांनीच हर म्हयन्याक देवण दिवून आश्र्यावाल्याच्या हरद्यार घाला, आश्र्यावाल्याच्या हरद्यार घाला. देव बरें करूं. देव बरें करूं. जियो सर, तुज्या सुत्तुरांतली एक कविता तुज्या अनुभवांतली तुवें भायर हाडल्या, समजलें आमकां. भोव बरी कविता. देव बरें करूं. हांगासर बसून आसतना एक सोबीत कव्याळ लार मारलें. अप्रूप मोबायल उक्तें करतना कव्याळ संगीताची लारां वळटात तशेंच ताकोडेतावन आयिल्लें एक लार आमचे मदें बसलां. त्या लारान लोटवन हांगा येवचें
आणि आपली कविता सादर करची. लॉयड रेगो ताकोडे. देव बरी सांज देव. ही कविता एका कार्यक्रमा म्हणून हांवें व्हिडिओ चित्रीकरण करून तयार जाल्ली, पूण अखेरेचे घडये कार्यक्रमाचे म्हणाले ही घाल्यार आमकां तिके वांदे जातात देखून घालूं ना, बेजार करिनाका म्हणून. तशी ती बाकी उरली. आज न्हू ही कविता बरोवंक जाल ना, देखून ही कविता बाकी उरिल्ली कविता वाचता. आतां देवा विशयान ती कविता. देव आसल्यार बारें बरें आमी जाणाव. देव आसल्यार मस्त बरें बरें जालां. पूण देव नासल्यार आनीकय बरें जातें कोण ना म्हणून एक चिंताप. ह्या चिंतपांत ही कविता. कवितेचें नांव देवा लागीं. म्हज्या गांवांतल्या गडीन तावन देवाळांच्या तडीन तावन तूं वच रे देवा वच पयसा पयस. म्हज्या गांवांतल्या गडीन तावन देवाळांच्या तडीन तावन तूं वच रे देवा वच पयसा पयस. तूं हांगा रावूं नाका, मालदिसांव दिवं नाका, वच रे वच सर्गारस बस. तूं हांगा रावूं नाका, मालदिसांव दिवं नाका, वच रे वच सर्गारस बस. तूं हांगा देवाळ घेवन जात्रो चलयताय, तूं हांगा देवाळ घेवन जात्रो चलयताय, तूं थिंगा इमाज जावन दुडू गेळुताय. खुर्सा रुपार गोरवां रुपार रक्तां वळयताय, खुर्सा रुपार गोरवां रुपार रक्तां वळयताय. गांवार म्हज्या धरम जाती आकटें पेटयताय. तूं हांगा रावूं नाका, तूं हांगा रावूं नाका, मालदिसांव दिवं नाका, तूं वच रे वच सर्गारस बस. तूं जर नातलो हांगा तृप्त जातो गांव. तूं जर नातलो हांगा तृप्त जातो गांव, व्यर्थ जातें नांगा तुजें पवित्र नांव. तूं जर नातलो हांगा तृप्त जातो गांव, व्यर्थ जातें नांगा तुजें पवित्र नांव. पुर्वीत मारते नात दुडवा फाटल्यान दाव, मोलाक विकते नात तुजें सालवासांव. तूं हांगा रावूं नाका, तूं हांगा रावूं नाका, मालदिसांव दिवं नाका, वच रे वच सर्गारस बस. दुर्बळ्यांचो मोग करूंक वगत तुका मेळना. दुर्बळ्यांचो मोग करूंक वगत तुका मेळना. तूं सर्गारस राव गा, हांगा जियोंक तुका कळना. दुर्बळ्यांचो मोग करूंक वगत तुका मेळना. तूं सर्गारस राव गा, हांगा जियोंक तुका कळना. हांव हांगा जियोन मरतां, हांव हांगा जियोन मरतां, सर्गात येवशी पळयना. हांव हांगाच जियोन मरतां, सर्गात येवशी पळयना. तूं आसलो सर्ग तो यमकोडच सुकोणना. तूं आसलो सर्ग तो यमकोडच सुकोणना. तूं हांगा रावूं नाका, मालदिसांव दिवं नाका, वच रे देवा वच सर्गारस बस. देव बरें करूं. देव बरें करूं लार. ते मनशांनी रचल्या देवाक, निजा देवाक न्ही. हांगाचे खेळबे माडयो पुरो एक घडी स्तब्ध जाल्यो. वडोल मुसर अशें अशें सांगताल्यो, टाटा म्हणटाल्यो, आतां ना बंद जाल्यो. आतां हें आयकून हांवें आतां कोणाक सांगलां कोणाक सोडलां म्हणून तो म्हाका विसरून गेलें. आतां एक नवीन अशी कविता आयकना जाल्यार ती एका कवी गोश्टीक अर्थ ना आनी एक सोबाय ना. डॉक्टर जॉयर आसा. पयलें नवीनाक दिजे की पयलें डॉक्टर जॉयराक दिजे की कशें तुमचें विंसवण. उपरांत तसो न्ही. पयलें आमचो एकलो धाकटेर आसा. धाकटेर ना जाल्यार आमची भलायकी धाकटेरांनी एक मिस्टेक केल्या. म्हाका कविता दिवना. हांव कंप्लेन करता आतां. आतां धाकटेर दोतोर जॉयर आमचो भोव अपुरबायेन कविता सादर करचो, रचन करचो. तातूंत एक विशेष इमाजी ताणें ताच्या कवितांत हाडता तो. पळय आज कितें विशेष हाडला म्हणून. आज इमाजी नांत गिरपुजोय नांत. आज काल हाडलाय स्टेथोस्कोप आनी इंजेक्शनां मात्र हाडलाय. आज कावन हाडूंक जावना म्हाका. काळीज काळीज ना. आज आणखी दिसता काळीज न्हू. मोगाच्या न्हू कामा निमती कारणा निमती कावान बरोवंक जावना म्हाका. पूण काल म्हाका एक तेगा जाणां कवयत्रीची फोन आयली सांजेर. एकली म्हणाली म्हाका विश्व कोंकणी केंद्रांत हांव एक आग्रार म्हणजे सोडशी गी म्हणाली. कित्याक म्हळें म्हजो न्हवरो भायर वताक तापोवंक आसा. थंय भितर म्हाका एकल्या मात बसूंक न्हवरो बिरमत घरा वचून न्हिदोन वचून दी म्हणाली. जायत बाये म्हणें. तेदला आनी एकली म्हणाली म्हाका एक दट्टू सुरत कलतावन एक विश्व कोंकणी केंद्र सोडशी गी म्हणाली. कित्याक म्हळें म्हाका नांतूर तावन विश्व कोंकणी केंद्र हेचें कशें म्हूण गोत्तू ना.
जायत बाय तूं बी येना कांव आसा हांव सोडता तुका म्हळें आनी एकली म्हणाली किन्नी वयलची गोडशी गोडशी सुरा म्हाका सुमार 10 घरांक वांटूंका एक 10 लिटर आनी दिशी गी म्हणाली जायत बाय वय तुवें काल्याक बेर म्हणतो थंय बेंगलोर तोन कोडयाळ येयले परतून तुवें किन्नी गोळी खाले वचें तशें म्हाका 3 कारणां मेळ्ळीं एक किन्नी गोळी तो नांतूर वचोंक आनी एक नांतूर तावन विश्व कोंकणी केंद्र वचोंक आनी एक विश्व कोंकणी केंद्र तावन आग्रार 3 कारणां मेळ्ळीं मागीर म्हाका देंवता देंवता उडासलें हांगा कावानी करूंक हा न्ही तशें कामान रसूंक जावना पूण आतां एक 5 मिनटां गाडयेर बसून एक गोडो आनी गाडो म्हणून एक चुटूक बरयलें मानेस्त तितल्या वेळान खावन बरोवन जायना आनी म्हाका तितलें तालें तिना मानेस्त लासरोदाच्या शैलीचेर एक ल्हानशें चुटूक बरयलें इल्लेशें उतळ आसा बक्षिया त्या रानांत मुखेली गोड्यांचे गाडवा लागीं सांगा लागले त्या रानांत मुखेली गोड्यांचे गाडवा लागीं सांगा लागले आमी आसाव चड संख्यान आयच्यानी रान आमचें आमी आसाव चड संख्यान आयच्यानी रान आमचें आयच्यान तुमी पाळयात कानून आमी सांगलोलें मात्र आयच्यान तुमी पाळया कानून आमी सांगलोलें मात्र दिला रानाक आमी नवें नांव प्रजाप्रभुत्व दिला रानाक आमी नवें नांव प्रजाप्रभुत्व आमी सांगलोलें तण खायात आमच्या बरींच गळयात बेटयो आमी सांगलोलें तण मात्र खायात आमच्या बरींच गळयात बेटयो नांतर म्हणटलें हांव रानद्रोही दितलें हांव देगे रानाच्यो टिकेट्यो नांतर म्हणटलें हांव रानद्रोही देतलें हांव देगे रानाच्यो टिकेट्यो वर्सां जालीं साबार पाशार गाडवां जियेलीं तशींच वर्सां जालीं साबार पाशार गाडवां जियेलीं तशींच तांच्यार पाटीर बसोवन गोड्यांनी म्हळें करता हांव तुमचो विकास तांच्या पाटीर बसोवन गोड्यांनी म्हळें करता हांव तुमचो विकास एक दीस गोड्या मुखेली भोव विजमीत जाले एक दीस गोड्या मुखेली भोवूच विजमीत जाले सोर्व गोडेंस गाडवां बरीं तांकां पळोवन बेंबेले सोर्व गोडेस गाडवां बरीं तांकां पळोवन बेंबेले गोडे मुखेल्या लागीं सांगा लागले करता हांव म्हळें तुमी गाडवांक गोडे गोडे मुखेल्या लागीं सांगा लागले करता म्हळें तुमी गाडवांक गोडे इतलीं वर्सां आमकांत गाडाव केलें जावचें नांव आमी फुडें इतलीं वर्सां आमकांत गाडाव केलें जावचें नांव आमी फुडें आनी आमच्या प्रजाप्रभुत्वांत ती अशेंच घडटा देव बरें करूं 5 मिनटां इतलें केल्लो वटा रावत जाल्यार कितें करीत कशें धाकट्यार बरोवन वटा रावता गी ओके बरें भोव बरी कविता गाडये भितर बसोन बरयल्या रे बरी सुबीत करून बरयलें वेरी गूड आतां आमचो नवीन सुरतकार बरें तें इंजिनियर पूण आमकां पुरा ताणें इंजिनियरिंगाच्या पुरा स्क्रू आनी पुरा घाल नीट सोमा कर एक कवी गोश्टी आयोजन केल्या ताच्या मुखेलपणाचेर आज ही कवी गोश्टी मांडून हाडल्या देव बरें करूं तुजी एक कविता म्हज्या कवितेचें नांव आसा वळख वळख तुवें तुज्या घरचीं जनेलां धांपल्याय तुवें तुज्या घरचीं जनेलां धांपल्याय हांवें बागलांय उक्तीं दवरल्यांत तुवें तुज्या घरचीं जनेलां धांपल्याय हांवें बागलांय उक्तीं दवरल्यांत देवाची सावळी सयत आमगेर तेदना तेदना येवन येता देवाची सावळी सयत आमगेर तेदना तेदना येवन येता तुका तुज्याच सावळेची वळख ना तुका तुज्याच सावळेची वळख ना तुजें घर व्हड तरी भितर काली जागोत ना तुजें घर व्हड तरी भितर काली जागो ना म्हजें घर ल्हान तरी भितर जायतो काली जागो आसा म्हजें घर ल्हान तरी भितर जायतो काली जागो आसा कितेंय जावं आमी दोगांयनी जियोवचें हांगा भाड्याक कितेंय जावं आमी दोगांयनी वस्ती करचें हांगा भाड्याक आमी हें घर सोडून गेल्या उपरांत ह्यो वणोदी आमची वळख सांगतात आमी हें घर सोडून गेल्या उपरांत ह्यो वणोदी आमची वळख सांगतात देव बरें करूं देव बरें करूं नवीन आतां तो तुमचे कडेन येवन विचारता हांवें सांगिल्लें काले म्हणून आन्सर रेडी दवरा ओके तीर्थहळ्ळी पोस्ट इल्लेशें आज लेट आयलें बशें ट्रेन कांय ट्राफीक आसलें कितें न्ही ट्रेन रोड बदलला न्ही
दुसऱ्या वाटेने येताना तर इल्लेशें कसं जालें तीर्थहळ्ळी पोस्ट येवन पावला मुद्दू तीर्थहळ्ळीक आतां एक अवकाश आसा ताची एक विशेष कविता बाळ प्रतिभातें सर्व तसो ताचें टॅलंट प्रदर्शन जाता आतां ह्या दिसांनी माईक तिके गुंडयमा ओके आनी आतां ताची कविता आसा ताणें खंयच्या विशयार सांगता म्हणून म्हाका सांगो ना देखून हांव कांय सांगना तुमी आयका. तुमकां समेस्तांकी म्हजे प्रणाम. हांव म्हजी 4 चुटकां तुमचे मुखार सादर करतां. पयले भितर पांगरून बसून भायर वच्च्या पावस पळोवंक आशा म्हाका पूण म्हज्या घराक जनेलां नात. भिजिल्ले पारवे ते पावसाकच वाटान पळोवन आसात पूण तांच्या तकलेर पाके ना. तांणी मनशांक मोगूच करूना म्हूण दूख आसलो पूण पेटा वयलो तांचो मोग पळोवन इल्लो समाधान जाल्लो. पूण वाटे देगेला पेट्याक मारन धांवडोवन घरा भितरल्या पेट्याक मात्र मोग केले ते. गुड्डो चेंच जाल्यार तुमच्या मोसोराच्या पायांनी म्हाका गुड्डोन धरणींत पूर्ण सोडा. एक बी धरणीक सेरवाल्या तेन्नाच दैत रूख जावचो. त्या एक वस्त खातीर हांव सोदूनच आसली. दुकानाचो तें एक सोंड आनी सक्कड दाखोवन आसलो. तशेंच हांव एकच सत सोदून आसां. तुज्या इतल्या फट काणोन कितें तरी करूं. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मुद्दू बरी आसली तुज्या कविता तुज्या बरी मुद्दू आसली. आनी कोणायचें नांव हांवें कांय सोडलां जाल्यार कोणी आसात की मोगा कवी बाकी आसा काय तो सुकलो म्हज्या हातान तो मोगा कवी. गावंगो चेडवा मुजो गांव गो बारा गांवा भरताचे नांव गो इतलें सांगल्यार पुरो ताचे भशेन कांय सांगचें म्हणून ना. तो लास्टाक उरलोय की सुकून गेलोय. हांवें चिंतलें फेलिसिबायक म्हजेर कांय इल्लो राग आसा देखून म्हाका कांय खंडीत ना, सोडलो खंडीत ना, चिंतलें. खंडीत ना. ना बेश्टे बेश्टे म्हळें हांवें खंडीत म्हाका हांवें चिंतलें आमकां कांय लास्ट दवरला म्हणून. मोगाच्यानो आज जियोच्या घरा आमी सगळे कवी गोश्टीक सेरवले आनी आमचें नशीब कितें म्हळ्यार आमी कविता वाचतना बरी सवळी आयली आनी एक वत नासलें. पयले येयले गेल्ले वत म्हणलें देखूनच तुका लास्ट दवरलें. वय आनी हांवें आतां वाचची कविता आसा तुजें नांव. आमच्या सलोमीन ताच्या कॉलेजीच्या चेड्या विशयां सांगलें. हांवें कॉलेजीक वतना पळयलें चेडवा विशयान बरयल्लें कविते आमच्या कॉलेजच्या दिसांनी आनी त्या चेडवा विशयान बरयल्ली कविता भोवशा त्या चेडवान केन्नाय वाचली नात पूण दुसऱ्या चेडवांनी वाचली पळोवन वाचून भोवशा खंडीत जावन ती तांकां पसंद जाली म्हणून हांव चिंता. त्या कवितेचें नांव आसा तुजें नांव. फुलां शिशिरली संद्रेम तरतरलो पावसा दोणू नंपयसलो. फुलां शिशिरली संद्रेम तरतरलो पावसा दोणू नंपयसलो. कित्याक म्हळ्यार जेन्ना सोबायेचे सवाल आयले जेन्ना सोबायेचे सवाल आयले सगळ्या तोंडार तुजेंच नांव आयलें. जेन्ना सोबायेचे सवाल आयले सगळ्या तोंडार तुजेंच नांव आयलें. कोगळू वगी जाली कोगळू वगी जाली मोरां नास विसरली. बाळाच्यो आसो थांबल्यो कोगूळ वगी जाली कोगूळ वगी जाली मोरां नास विसरली बाळाच्यो आसो थांबल्यो. जेन्ना आंज बडव्याचे सवाल आयले सगळे तोंडार तुजेंच नांव आयलें. जेन्ना आंज बडव्यांचे सवाल आयले सगळ्या तोंडार तुजेंच नांव आयलें. तुजो आज धरतेल्याच्या नशिबाची खबर सरली. तुजी सोबाय पळोवन सर्गाची आडी आल्ली. तुजो आज धरतेल्याच्या नशिबाची खबर सरली. तुजो आज धरतेल्याच्या नशिबाची खबर सरली. तुजी सोबाय पळोवन सर्गाची आडी आल्ली. जेन्ना मोगाचे सवाल आयले जेन्ना मोगाचे सवाल आयले सगळ्याच्या तोंडार न्ही म्हज्या तोंडारी तुजेंच नांव आयलें. म्हज्या तोंडारी तुजेंच नांव आयलें. देव बरें करूं.
मोगा कवीक देव बरें करूं. बाऱ्या परबयची कविता सवळेंत तुका मोग प्रसार करूंक हांवें अवकाश करून दिलो. आनी कोणाचें म्हणजे नांव सोडलां गे हांवें. कोणी लेट आयिल्लीं कांय आसात की कोणी आसात की कोण आसा. आं वेलची बाईचं आतां आसा. ನನಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಾಯಿತು. मोगाच्यानो सर्व कविता आम्ही पळयल्यो ऐकल्यो जिरयल्यो आनी ह्या कवितेंत जायत्यो संगती आटापल्यात. तशेंच म्हजी एक ह्या सकट तुमच्या कवितांच्या बोवारांत आमी एक तयार केल्ली कविता अशी आसा. पालवा सावळेंत. दोळ्यांक तंडायेचो रंग पासवो तुज्या सोबीत ओरलासो त्या सावळेंतलो अख्खो दीस भोव कुशेचो. दोळ्यांक तंडायेचो रंग पासवो तुज्या सोबीत ओरलासो त्या सावळेंतलो अख्खो दीस भोव कुशेचो. मोगा भेटो सोबाय सागच्यो पालवा स्पर्शांत दूख विसरच्यो उपच्या पिसोळ्यामध्ये कांय गजाली यादीनी जिरच्यो. मोगा भेटो सोबाय सागच्यो पालवा स्पर्शांत दूख विसरच्यो उपच्या पिसोळ्यामध्ये कांय गजाली यादीनी जिरच्यो. तांबडी माती काळ्यो तळपी जरलेल्यो वाटो रुंद नसत्यो झरी राना वेरी वळता फुला सुगंध. तांबडी माती काळ्यो तळपी जरलेल्यो वाटो रुंद नसत्यो झरी राना वेरी वळता फुला सुगंध. पालवा सवळेंत तुज्या गे आवय जल्मलो जीव धन्य गांव म्हजो पासवो पासवो पावूं कशें तुजें ऋण. पालवा सवळेंत तुज्या गे आवय जल्मलो जीव धन्य गांव म्हजो पासवो पासवो पावूं कशें तुजें ऋण. देव बरें करूं. ही कविता हांवें स्पेशली आज म्हज्या गांवच्या कवी गोश्टी खातीर रचन केल्ली आनी सुमेस्त कवी मित्रांक कवी मित्रिणींक हांव भोव अपुरबायेचे परबी पटयतां. तांणी सदर केल्ल्यो कविता एका वरन एक अपुरबायेच्यो आमी शिकोवंक जाय आशिल्ल्यो आनी ही कविता चलोवन व्हरूंक म्हाका अवकाश करून दिल्या घरच्या येजमान्याक तशेंच सर्व सांगोड्यांक सुमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ही कवी गोश्टी म्हज्या कविते संगी हांगासर संपयतां. देव बरें करूं. तुमकां रुसली म्हणपात येता. देव बरें करूं. वेलसी बाय देरे बैल सोबीत रितीन तुवें सुकाण धरलाय आनीक आमच्या पोएटिकाच्या विण्यांत हांव न्हू मधुर नाद एका कविता हांव न्हू मधुर नाद वळचे बरी आनी हो मधुर नाद आयकून संतोश भोगूंक तुजें तावन आमकां फावो जालां. उत्तीम तुज्या निर्वहणाक हांव सर्वां तर्फे देव बरें करूं म्हणटा. परत एपटी आमी ताळयो भेटया. पेलसीबायक देव बरें करूं म्हणच्या खातीर तिका बरें मागया तिच्या वृत्ती जिवनांत आनी तिच्या कुटुंबा जिवितांत. येदोळूस हांवें तुमकां सांगलें पयलेंच कवी गोश्टी सुरू जावच्या पयलें तुमकां सर्वांकी एक एक चिटी दितले म्हणून सगळ्यांकी चिटी मेळ्ळ्यात म्हूण चिंता न्ही. आतां येदोळ वरेग तुमी आसतना हांगासर वाचल्या कवाना पैकी खंयच्या कवीचें कवान तुमकां पसंद जालें तें हांव त्या चिटीर बरोवन येदोळूस आमचो पिंताम ताकोडे ह्यो चिटी आतां कलेक्ट करता आसा ताच्या हातीन तुमी दिवच्यो. मोगाच्यानो कवी गोश्टी 4 इतल्यार कवाना वाचचें कार्य संपलें पूण खुशी पोवचें आनीक मुग्धोंक ना. आतां कवी गोश्टी जाल्या मागीर आतां हांगासर एक ल्हान जुगलबंदी चलतली आनी जुगलबंदी चलोवंक मुखार येता पोएटिकाचो एडमीन मानेस्त नवीन पिरेरा सुरतकाल आनीक मोगा कवी जोसी पिंटो किन्नीगोळी तुमचे मुखार. सबार जाणांनी आमी जुगलबंदी करतना ते जुगलबंदी म्हळ्यार कितें ते कावंटर कविता म्हळ्यार कितें म्हूण मस्त सवालां विचारतात.
त्या देखून एक उदाहरण दिता. जुगलबंदी म्हळ्यार एक कवितेंत एक वाद आसता. काउंटर म्हळ्यार त्या वादाक तुमी प्रतिवाद दिवचे. आतां एग्जाम्पल एकलो म्हणटा दर्यो तांबडो जाल्लो पळोवन दर्याक कोणेंगी सुरी घाल्या म्हणटा. तर प्रतिवाद करतल्यान ना दर्याक सुरी घाल्ली न्ही, ताणें सोरो पियल्लो हांव पळयलां. हो एक प्रतिवाद, एक विरोध बरयचे, कितें तरी विरोध बरयचे. अशें एक एग्जाम्पल दिता एक जुगलबंदी विशयांत. पयली कविता वाचता जोस. पावस रावलो तूं रावलें नाय, तुजेंच उतर तुवें पडलें नाय, हांव आतां तुजी वाट राखून आसा तूं आयलें नाय. जोस्सीची कविता. हातूंत पावस रावलो तूं रावलें नाय, तुजेंच उतर तुवें पडलें नाय, हांव आतां तुजी वाट राखून आसा तूं आयलेंच नाय. हाका प्रतिवाद दिवन सुद्दां पावसा विशयां ती दिवयेत, उतार पाळीनातल्या विशयां ती दिवयेत, तुजी वाट राखून आसा विल्ल्या ती दिवयेत. पूण हांवें हाका प्रतिकविता दितना तुजी वाट राखून आसा म्हणलो विशय विंचलो. आनी हाका कितें बरोवयेत? तुजी वाट राखून आसा म्हणल्याक तूं एकल्याचीच वाट राखून आसलोय, तुका आनी एकलें वाट राखून आसलें खबरच ना. हें चिंतप म्हज्या मतीक आयलें पयलें. तूं कोणाची वाट राखून आसलोय, तुका आनी एकलें वाट राखून आसलें तुका खबरच ना म्हण. पूण कविता बरयतना डायरेक्ट जावन बरोवन वचो. जाता तितलें पळयचें. ताणें काल उपयोग केला, ताणें थंय पावस उपयोग केल्लो, त्या देखून हांवें कविता अशें बरयलें. तूं पावसाचीच वाट राखलोय, तुका राखून आसली न्हंय सुकून गेली. तूं पावसाचीच वाट राखलोय, तुका राखून आसली न्हंय सुकून गेली. हांवें सांगचो अर्थ तोच, पूण इनडायरेक्टली तें बरयलें. हांगा मुखल्या कवितेक जस्सीन कालें यूज केलें म्हळ्यार मुखले कविता सांग. तुजो मोग न्हंय बरी, बगलेक आसा थड, म्हजो मोग दर्या बरी, ना कसलीच गड. तुजो मोग न्हंय बरी, बगलेक आसा थड, म्हजो मोग दर्या बरी, ना कसलीच गड. हांगा ताणें कालें केलें. म्हज्या कवितेंतले न्हंय म्हणलो शब्द मात्र वापरलो आनी न्हंयाक कितें विरोध जाता? न्हंय म्हाका दिली आनी ताणें दर्यो दवरलो. हाका प्रतिकविता जावन कालें म्हळ्यार खंयची कविता दिल्ली सांग नेक्स्ट. म्हजो मोग न्हंय बरी, एकाच दर्याक वेंगता, तुजो मोग दर्या बरी, आजार न्हंयांक लेवता. म्हजो मोग न्हंय बरी, एकाच दर्याक वेंगता, तुजो मोग दर्या बरी, आजार न्हंयांक लेवता. पळय ताणें म्हज्या न्हंयच्या गिताची तो दर्यो ओडलो म्हळें. पूण हांवें कालें केलें, ताच्या न्हंय म्हाकाच दवरली, दर्यो ताकाच दिलो आनी न्हंयचे गूण वर्णिले आनी दर्याचे अवगुण वर्णिले. पळय हे प्रतिकविता अशें अशें दिवचें. ताका जाप जावन हांवें दिल्लें आसा. सांगचे की पळय सांग सांग नेक्स्ट. आजार न्हंयची एकच आशा, दर्या वेंगेन लिपची, देखून सुगुडे दोंगर उतरून दर्याक सोदून येवची. पळय परतून थंयसर ताणें न्हंयच्या की दर्यो सोड म्हणून सांगलाय मुखार. सोदून आयिल्ल्या सकडांक वेंगेन आराय नाका, युनिफॉर्मार नातल्या सकडांक पोलीस न्हय म्हूण चिंती नाका. हांगा कालें जालें म्हळ्यार आमचे न्हंय दर्यो म्हूण 4 कविता जाली. हांगा वेळ विशयांतर करचो. आमी पयल्या कवितेंत विशयांतराक वचून वचो. 4 कविता एक जायचे त्याच विशयान न्हंय दर्यो अशे 4 जाल्ल्या उपरांत या 5व्या कविता उपरांत आमी विशयांतर करीचे. हांगा विशयांतर कित्याक कालें धरलें म्हळ्यार खंयचे ते सोदून आयिल्ले सोदून आयिल्ल्या सकडांक दर्याक सोदून येवची म्हण आसलें. ते सोदून येवच्याक धरून हांवें थंय पुलिसांक धाडलें विशयांतर करच्या खातीर. ओके मुखली कविता. मुखल्यो 3 कविता सांग तूं कंटिन्युअसली. त्यो पोलीस आनी मिलिटरीचेर आयल्यो अश्योच त्यो काली कविता सांगून तूं सर. युनिफॉर्मांतल्या पोलीस न्हय म्हणले परत मोग करतली मिलिटरी बरी, जिवाचेर खेळटात, पोलीस बोवडे रस्त्यार पावसा वता सुकतात. हें जोस्सीचें कविता. आनी उपरांत मिलिटरीची अवस्था कितें सांगू, मुठीन धरलां कोणें, पोलीस तरी भोवन खातात इल्ली येणें तेणें. परत्यान पोलिसांनी मिलिटरीचेर आयिल्ले मुखार. मिलिटरी वेवस्थीत फकत दुस्मानाक मारतात, पोलीस सगळे अव्यवस्थ दुबळ्यांक बरेच वाजयतात. हें ऑस्टीन प्रॉब्लेम बरयल्लें हांगासर. ताका जाप जावन पडलें, पोलीस 4 वाजयतात, दिसपडतो ग्रास सोडतात, मिलिटरीच्या बावड्यांक कळीतच ना कोणाचो मिनीन लुटतात. ही लास्ट म्हजी कविता. हांगा 4 कविता जाल्यो, 4 या 5 कविता जाल्यो. परत्यान हांगा तो विशयांतर जायचे. जुगलबंदी म्हणटाना फस्ट कवितेत विशयांतराक वचून वचो. 3-4 कविता एकच विशयाचेर येवन मुखार विशयांतर जायचे.
अशें देव बरें करूं. जुगलबंदी बरी सरून चलता आनी मुखल्या दिसांनी हांव थोडी बदलावण हाडटा. कश्यो कविता सिलेक्ट करच्यो म्हणून येदोळ मिशर करतून नासलें देखून थोडी बदलावण हाडटा हांव ते ग्रुपान सांगता. देव बरें करूं. ಬೆಳಸಾಗಿ ಏನೋ ಸರ್ देव बरें करूं. उत्तम रितीन जुगलबंदी विशयांत माहीत तशेंच जुगलबंदी प्रस्तुत केल्ल्या मानेस्त नवीन पिरेरा तशेंच मोगा कवी जोसे पिंटो तुमकां बरी समजणी तुमकां मेळ्ळी म्हूण चिंता मात्र न्ही. ही जुगलबंदी आमी सगळ्यांनी एन्जॉय केली आनी कशें कवानाक त्या प्रती कवान बरोवप येता म्हणल्यार समजणी आमकां लाभली. आनी मोगाच्यानो येदोळस हांवें तुमकां ತಿಳಿಸಿल्या प्रकार आज ह्या कवी गोश्टी 4 पोएटिकाची कवी गोश्टी 4 हातूंत उत्तम रितीन कावान सदन केल्लो कवी वा कवयित्री हांचें नांव चिटीर बरोवंक तुमकां सांगिल्लें. येदोळस ह्यो चिटी आमी हांगासर वट्ट करून तें नांव आमी विंचून काडलां. तर आज पोएटिकाची कवी गोश्टी नंबर 4 हातूंत उत्तम कवी म्हणून विंचून आयला पंचू बंटवळ. मानेस्त पंचू बंटवळ तुमी मुखार येवचें. आनीक ही प्रशस्ती दिवंक हांव मुखार आपयतां मानेस्त जिओ अग्राराची पतीण. तुमी मुखार येवचें. आनीक ही प्रशस्ती उत्तम कवी आयच्या पोएटिकाचो उत्तम कवी प्रशस्ती पंचू बंटवळ हाका तुमी हस्तांतर करी जाय म्हणून. मानेस्त पंचू बंटवळ दया करून तुमी हांगासर आतां वेदिक येवचें. आयचो उत्तम कवी तुमी जाल्यात तुमकां सर्वां तर्फेन अभिनंदन हांव पाठयतां. आनीक मिसेस जिओ अग्रार म्हणटा त्या तिचो क्लासमेट खंय मस्त संतोष. वेलकम. आनी आतां मुखार आज हांगासर कविता सदर केल्ल्या तुमकां सर्वांक पोएटिका विणयांत आसल्या सर्व सर्यांक मधुर नाद केल्ल्या सर्व सैर्यांक आमच्या पोएटिका पंगडाचो एडमीन मानेस्त नवीन पिरेरा उगडासाची काणीक दिता. नांवां वाचल्या प्रकार तुमी दया करून मुखार येवचें. आनीक आमच्या एडमिनांत हांव मोगाची काणीक तुमी स्विकार करची. ओके. पयलें नांव आसा सुंकाण धरलेली मानेस्तीन फेल्सी लोबो देरेबैल. मोगाची काणीक घेवन जाल्या उपरांत तुमी हांगाच वेदी लागीं रावचें एका ग्रूप फोट्या खातीर. दुसरी आसा लाविटा डिसोजा. वय तुमी हांगाच रावचें वेदी लागींच रावचें ग्रूप फोट्या खातीर. जॉर्ज लिगोरी डिसोजा. फ्लाविया अल्बुकेर्क. रिचर्ड लसरादो. सलोमी डिसोजा. हेनरी मस्करेनस. जॉयस पिंटो किन्नुगोळी. जीवन क्रास्ता. जेनेट वास. विनोद पिंटो पिंताम ताकोडे. मार्सेल एम डिसोजा. रेमंड डिकुन्ना ताकोडे. एडवर्ड लोबो. प्रमिळा फ्लाविया रेंजल. फ्रांसिस सल्डाना. तारा लवीना फर्नांडिस. लार एलियर तकोडे.
दोतोर रुडोल्फ नोरन्ना जॉयर मुद्दू तीर्थहಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿಂಟೋ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ जिओ अग्रार आणि कोणी आणली आणि सी बी लॉरेटो मोगजानो उत्तम रीतीनं ही कवी गोष्टी 4 पोएटिका ग्रुपाची हांगासर सदर जाल्या आणि आज ही कवी गोष्टी हांगासर सदर जाला जाल्यार हातूंत वर्त्या प्रयत्न आसा आमचो पंगडांतलो मोगाळ कवी जिओ अग्रार ताच्या घरांत ताणें जायती तयारी केल्या आमकां सर्वांक मोगान आमंत्रण केलां तर ताका तशेंच ताच्या कुटुंबाच्या सर्वांक हांव पोएटिका ग्रुपा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा तर आतां उपकार आठवण्याची उतरां आमचे मुखार सादर करूंक येतात घरचे यजमान जिओ अग्रार तुमचे मुखार उबे रावलेल्या सैऱ्यांक कवींक कवयत्रींक प्रेक्षकांक म्हजो उलो आसा दया करून एक घडी बरोबर बसा ज्युस्त वेळार अग्रार फिरगजेच्या म्हज्या घर आंगणांत चल्लली कवी गोष्टी संपण्याच्या हंतर आसा संतोष म्हाका जाता आनी दिनवास म्हणून उतरां खंयी थाळ्यांत घुसपड गोंदळ अशें बगता आज हो दीस आमच्या आंगणांत देवान आमकां फावो केल्ल्या खातीर हांव देवाक मान बागायतां आनी आयलेल्या सर्व कवींक हांव गौरव सूचन करतां कित्याक म्हळ्यार तुमचो मोलादीक वेळ इतल्या पयस येवच्याक तुमी करशिल्लो आसता हांव तुमकां ऋणी जावन आसा पयल्यान पयलें पोएटिका पंगडा 6
मुखेली सगळ्या आमच्या ह्या कवींक प्रेरण जावन असो नवीन सुरतकल केदना केदना कवींक जोगत्या वेळार चिमटे काडून जोगती वाट दाखोवन असली 1, 2, 3 आनी आज 4थी कवी गोष्टी चलोवची म्हणटाना हे ल्हान काम न्हय आनी एका पंगडाचो मुखेली जावन कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीच्या सहयोगा खातीर ताणें मोठो वावर केलेलो आसा आनी त्या वावराच्या बाबतीन आमच्या हर एका कवी गोष्टींनी तांचो सहयोग आमकां लाभला त्या देखून नवीनाक आमी सुमेस्त कवी कवयंत्रीच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. ही कवी गोष्टीची शिंकळ हांगास समची नाका ही अशीच वचोन दी. पोएटिका पंगड तुमकां कळीत आशिल्ल्या बरोबर सुरत कलाच्या फिरगजे खातीर जाल्लो एक धाकटो एक वॉट्सअप ग्रूप त्या उपरांत कोरोना कशें गांव पर गांवांत विस्तारलें तशेंच ह्या पंगडाचो सुवादी सुरत कलाच्या भायर पासारलो आनी कितें गी आमच्या तसल्यांक ह्या पंगडांत मेतेर जावचें एक कितें म्हणटात एक हय अवकाश मेळ्ळो आनी आमी खंडीत जावन ह्या पंगडांत आसतना आमकां शिकोवंक जायतें मेळटा. हांगा विविधमय कवी आसात कवयत्री आसात आनी ही जानवाय जावंक पुरो चारोळी रुबाई जावंक पुरो येदोळ आमकां व्यक्त आनी अव्यक्त कवितेच्या विशयांत नवीन केदाळे इल्ले टिप्स दितालो. आज पयले पोटी जुगलबंदीच्या विशयांत अशेंच हर एका प्रकारांत भोवशा हर एका आमच्या मुखल्या कवी गोष्टींनी एक ना एक विचार येतलो. आयच्या ह्या सगळ्या कार्याचें सुकान धरलेले ह्या कार्य निर्वहण केलेले आसात आमचे मोगाचे लॅन्सी बाब. वेळार आयल्यात सकाळच्या पयल्या इल्लो मनीस तो 3 वरार हांगासर येवन पावल्यात. बऱ्या रितीन तुमी हें सगळें कार्य आज हांगासर चलोवन व्हेलां. सुमेस्तांच्या नांवी हांव तुका मान बगयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. लॅन्सी बाब बरो MC आनी बरो MC म्हणटना लॅन्सीकच्या वरणी उंच आसा फेल्सीबाई आयच्या कार्याची एक सुबीत सुंखाणदार जावन तिणें तिचो वावर हांगासर दिला. फेल्सीबायेन हांवें एक इंग्लिशान बूक बरयल्लो आनी त्या बुकाक तिणें प्रस्तावण दिल्लें. आजून तिची ती उतरां बेसपारले त्या दीस आनी ती उतरां आजून गुणगुणटात. म्हळ्यार तितल्या अपूर्वय निरळगळ खंयची भास जावन दी त्या भाशेच्या वयर एक प्रभुत्व आसा. कोंकणींत MA केल्या आनी ती शिक्षकी जावन आसा. एक अपूर्वयाची मैत्रीण ती आसा गांवची आसा मातयेची. फेल्सीबाई तुवें आयचें कार्य भोव अपूर्वयन सुबीत रितीन हांगासर सुंकण धरून यशस्वी केलां. चेपें उखलतां आनी बरें मागतां. पयस तावन बँगलोर तावन तशेंच हांगाच्या वेगवेगळ्या गांवांतावन आयिल्ल्या हर एका कवीक हांव ऋणी जावन आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा. आतां प्रमुख जावन जर तर हें कार्य हांवें म्हज्या आंगणान केलां जाल्यार जावंक पुरो नविनान म्हजे कडेन इसारलेल्याक हांवें हा म्हळें पूण म्हाका पाठिंबो दिलेली म्हजी येजमान आसा थंय तावन जर तर म्हज्या पुतान तशेंच येजमानेन जर तर म्हाका पाठिंबो दिवंक नातलो जाल्यार भोवशा आयच्या ह्या कार्याचें यशस्वीपण खंय मनी इल्लेशें जक्क पडतें. अँड थँक्यू वेरी मच. होय मो ओके हांगासर आमचो सावंड आसा इनेता सावंड मॅनेज मालतीन हांगा गरोवप पनेरेक देवेरेडे मालपाड सोबीत प्रितीन हांगासर जाय जाल्लें हें कार्य संपोंक ना. एक निमाणू एक धाकटुलो वांटो आसा. मस्तू जाणां लेडीज कवयत्रिणी म्हाका सांगल्लें आसा वेळार सोडा सर आमकां पयस वचोंक आसा बसान दवरूंक आसात आनी विमानान दवरूंक आसात म्हणून जे कोणाक नीज जावन खरेंच वेगीच वचोंक आसा जेवण आयतें आसा आनी जे कोण तितकेशें सकाळ सुशेत तांकां इल्लेशें पिवण आनी त्या पिवणा फाटल्यान जेवण आसतलें. त्या देखून ह्या आमच्या अगाफे मील या थँक्स गिवींग मील या संगतपणाचें एक भोजन हांव तो भाग घेवंक म्हज्या कुटुंबाच्या तर्फेन तुमकां हांव उलो दितां. देव बरें करूं.